Speaker sir. Speaker sir, under Rule 49(2), I would like to postpone the star LAQ number 2A to the 16th of January 2026 on Friday. But list, 2A. listed question. Instead, I want to add some more. That is why. Speaker sir, ये बच्चा लागून किती बिदे तुम्ही इतले? Speaker sir, आम्ही सांगले की Already शुक्रारा list केलो हा. आज already list केलो. आम्ही सांगले लिस्ट लावली. माननीय मेंबर. शुक्रार दिस सकाळी पहिलो क्वेश्चन. अरे शुक्रार दिस सकाळी 11:30. बरे स्पीकर सर पहिलो ती नंबर तुका. पहिलो क्वेश्चन येता मरतो. Postponed question is always number 1. हाँ. स्पीकर सर टाइम 11:30. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पॉइंट ऑफ ऑर्डर एकटा उलया पहिले बाकीचे बसा. पण 11:30. क्वेश्चन घेत हांवे तो स्पीकर सर आता for you to decide. A question listed in the present sitting of the House cannot be is postponed. sought to be postponed. Under which rule can you postpone a question when it is 42 listed rule for today? Number one. Number two. पण Speaker sir, under rule माननीय 307. सदस्य पण एक गोष्ट ऐकून घ्या पहिली. तुम्ही चार जाण उभे राहिले जाल्यार हांव कोणाचे ऐकून Now, घेईन. how rule? स्पीकर सर तेरे पॉइंट एक ऑफ मनीस एक पार्टी उभे राहा आपले म्हणणे माना तुम्ही. स्पीकर सर आता आय Speaker sir, point of order under rule 290. पहिले आता बसा सगळ्या. Under rule 290, point of बसा order. सगळ्या. प्लीज बसा सगळे पहिले. म्हाका एक अनाउन्समेंट करपाक जाय. बसा सगळे पहिले प्लीज. सगळे बसा. सभापती बसा बसा. माननीय मंत्री एक मिनिट बसा. Honorable members, I wish to remind the House of certain important legal and constitutional boundaries that govern our discussion in this assembly. To begin with, details relating to victims of offences under the POCSO Act, the Goa Children's Act, and similar laws cannot be sought or disclosed. These enactments expressly safeguard the identity and privacy of victims, and this House is duty-bound to uphold such a protection. Further, the personal finances, relationships, and private life of any individual fall within the ambit of the right to privacy, which is guaranteed and protected by law. No person or authority is entitled to infringe upon this right, except in accordance with law. The members of this House and the House itself are not exceptions to these principles and are equally bound by legal protections. Honorable members are also expected to exercise restraint in their remarks and to refrain from making statements that are defamatory or that undermine the dignity and reputation of any person. I must also reiterate that matters which are sub judice and pending consideration before courts of law are not open for discussion on the floor of this assembly. Lastly, whenever information is sought, members are required to clearly indicate the specific provisions of the rules of procedure and conduct of business of the Goa Legislative Assembly, under which such a information is being sought. I trust that all honorable members will respect these principles and conduct the business of this House with due regard to the law, constitutional values, and the dignity of all individuals. Speaker sir point of order. सभापती महाशय सभापती महाशय under rules of procedure माननीय and मंत्री conduct बोलूया. of business of Goa Legislative Assembly, I may be permitted to make correction in starred LAQ number 8A. A to be read as, there is only one museum under the Directorate of Museum, that is Goa State Museum, presently functioning from old Secretariat building. Speaker sir, पयली सुवातेर पॉइंट ऑफ ऑर्डर तुवें आमकां पयली सुवातेर दोन पॉइंट ऑफ ऑर्डर आहे. पयलो की जो रूल मुखेलमंत्री कोट केला अंडर रूल 42 ना मात बोस मरे तूं कित्याक ताक उबो रावलो मातशें राव मरे मातशें राव. Under which rule when a question is already admitted and there is already listed that he is postponing that, I fail to understand. दुसरें स्पीकर सर आता मुगेले LAQ 114 अनस्टार्ट आता तुवें जे सांगला
तूं custodian of the house and you cited certain rules. Now I want to know, Honorable Speaker, otherwise I will be forced to move a breach of privilege. On the first day of this new year, ही नई सुरुवात करू पडटली. 114D जे प्रश्न हांवें about cabinet meetings आणि ex post facto approval जे ह्या सरकाराचे pet phrase post facto approval. Speaker sir, आज हे म्हाका आन्सर कित्याक दिलना? हे disallow under what section? हेच प्रश्न जेन्ना हांवें 2024 तेन्ना हांवें हेजो आन्सर दिल्लो. आतां कितें गोड जाला जे हे मंत्री आणि मुखेलमंत्री हायड करपाक सोदता. Under what? This is my right as a legislator. Do I have to write to the President of India how the functioning of the assembly is happening? Speaker sir, जेन्ना आमकां उत्तर दिना मुखेलमंत्री, it is your right. What are you hiding? जे कॅबिनेट अप्रुवल आमी जे मागलोले हे कित्याक हे क्वेश्चन डिसअलाव केला? हे कसली लोकशाही? ही लोकशाहीची हत्या. आणि ऑनरेबल स्पीकर हेजेर म्हाका तुवें सांगचें जे हे क्वेश्चन कित्याक डिसअलाव केला ते? अंडर वॉट रूल? अंडर वॉट रूल जे क्वेश्चन आले म्हाका कॅबिनेट मिटिंगाचे मिनट्स जाय, म्हाका पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल दिलाय तेजे मिनट्स जाय. हेच प्रश्न स्पीकर सर हे हांव दिता. हेच प्रश्न जेन्ना आमी हे करोस आदी दिल्ले हेजो आन्सर दिल्लो हांव सगळे घेवन येयला. हे हेजेर जेन्ना वॉट इज मुखेलमंत्री ट्रायंग टू हायड? वाय आर यू हायडिंग? स्पीकर सर, तो जे सांगता पळय न्ही, हांव पयलीं सांगता की अंडर रूल 49(2) आयचो जो क्वेश्चन आशिल्लो तो पोस्टपोन केला. ताका आन्सर आनी अपडेट करपाचो आसा, कारण ते आन्सर अपडेट करून हांवें हो काय खंयसर आमकां हायड बीट काय करपाचें ना. हेजे उत्तर जे आसा ते शुक्रार दीस ताका सकाळी फुडें दिता म्हटला. पयलीं तूं वयतालो तेजें सांगता न्ही स्पीकर सर, त्या ती हो क्वेश्चन पयलो येता तो 11:30 ताजें उत्तर ताका क्लियर कट दिता. खंयसरूच आमकां उत्तर दिवपाचें नाचें ना म्हणून म्हटला इट इज 2A जो आसा हे पोस्टपोन केला. रेस्ट ऑल बाकीचो तुमच्यान सांगूं येता. हे कॅबिनेट मिटिंगेचे स्पीकर सर एक मिनिट मुखेलमंत्री हे आपणा दिवपाक नाका म्हणून ऑलरेडी देर इज नो आय विल मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बिकॉज लेजिस्लेचर सेक्रेटरिएट इज मिसगायडिंग द हाऊस. हे क्वेश्चन अंडर व्हॉट इज डिसअलाउड? जेन्ना ताका सांगात रूल Honorable member, no, I want the answer of this. 37:15 वाच. म्हाका हेजो जबाब जाय. 37:15 वाच. Speaker sir, हांव सांगता तुका. हे legislature is misguiding this house. Speaker sir, I will move a breach of privilege. clear cut आसा. The रूल same answer was given. हांव सांगता. तू रागार जायनाका. मातशें आयक. अरे रागार जावपाचो प्रश्न देना. According to the rule तू चल. Speaker sir, 1 minute. मुखेलमंत्री बाब चड रागार जायनाका. आतां सकाळी आमकां हिंगा तूं जेन्ना रागार जाता लोक आमकां हिंगा उलोवपाक स्पीकर रागार दिता. सर प्रेशर वाडोवन घेता. स्पीकर सर हांव प्रेशर वाडोवन घेना. मुखेलमंत्री बाब मुखेलमंत्री बाब फाल्यां युरी बाब तिळगूड घ्या. गोड बोला सकाळी सारको टाक्को हे नाका. हेजेर म्हाका हें दी हे हांव टेबल हांव करता. सांगता बस तुमी उलोव. म्हाका एक सांग आयक मरे तो कोणी. विजय बाब, एक मिनिट विजय बाब, पळय तुम्ही कंटिन्युअसली समज जर तर उलयत रावले जाल्यार म्हाका तुमकां रूल बी कोट करून सांगपाक मेळचें ना. तुम्ही कंटिन्युअसली उलयत रावता. आयकोपाची थोडी तयार दवरपा जाय. आतां तुमी जो पळय क्वेश्चन जो पळय आतां पळय काडले न्ही कितें की जस्ट तूं युरी बाब तुका मुद्दाम सांगता हांव. तूं 37 रूल 37:15 पळय. 37:15 हय जालें. स्पीकर सर हांव एक टेबल कोता एक टेबल कोता कसली सिक्रेसी आसा हिंगा कितें चल्ला कसलो गोलमाल चल्ला ह्या कॅबिनेट मिटिंगे म्हाका आन्सर दिल्लो. ह्या 2 वर्सांनी कसो गोलमाल चल्ला कित्याक इन्फॉर्मेशन कॅबिनेट मिटिंग आणि पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल यू ऑल आर युजिंग पब्लिक मनी. पब्लिक मनी इज ड्रेन. दुसरे मनशाक उलोवपाक दी. हे तुम्ही कित्याक दिना? हेजो आन्सर दिल्लो. हेजो आन्सर ऑलरेडी दिल्लो. अरे आमकां एक कॅबिनेट म्हणजे दिस इज नथिंग बट युअर हो जो मुखेलमंत्री लागलो. ऑनरेबल स्पीकर, दिस इज अ हाऊस गवर्नड बाय यू. I request Honorable Chief Minister not to give instructions to Legislature Secretariat. This is not in the interest of this house. आणि ही लेटर मातशे ऑलरेडी हेजो जबाब दिल्लो. कॅबिनेट मिटिंगाक कितें जालें? कितें गोड कितें जालें? वाय आर यू रिफ्रेनिंग?
कॅबिनेट मिटिंगे आमकां नोट मेळपाक अधिकार ना स्पीकर सर. स्पीकर सर, स्पीकर सर, चर्चा स्पीकर अजेंडा सर. आमकां अधिकार ना. स्पीकर सर, कालूय हे अशेंच बोवाळ घालपाक लागले तो ब्रिज फायर आनी हाजो जो आहा पळय न्ही तेजो इश्यू ना म्हणून 202 हातूंत क्लियर कट आरपोराचो इन्सिडंट मेन्शन केलो काल पयलींच गव्हर्नर स्पीकर सर, आमकां हेजेर मेन्शन केला discussion जाय. ओके आमकां मेन्शन discussion- केल्या कालूय बोवाळ केलो अरे तसोच तुमी स्पीकर पयलीं भायर सरल्या सर, मरे तुम्ही मर्डर केली मर्डर. अरे अजय स्पीकर सर तेका सांग गव्हर्नराच्या हितून मेन्शन करिना स्पीकर सर. अरे गव्हर्नराचे तुज्या भाशणांतल्यान येतले मुख्यमंत्री मेन्शन करिना तूं अरे ते कशें मेन्शन करतले स्पीकर सर, कितें मेन्शन मुखेलमंत्री केला स्पीकर सर, मुखेलमंत्रीन ह्या कॅबिनेट नोटीन कितें केला कित्याक स्पीकर दिवपाक सर सोदना. स्पीकर सर कितें टॉप सिक्रेट आहा खूंय गडबड आहा खूंय गोलमाल आहा हे कितें स्पीकर सर स्पीकर सर, स्पीकर कितें सर तूं न्हू? हो क्वेश्चन शुक्राराक घेता म्हणून सांगला सिक्रेट आसपाचो प्रश्नच येयना हांव उलयतां. येतो समजा ह्या कॅबिनेट तेका धाकटा शुक्रार दी स्पीकर सर शुक्रार सांगता नोट दिला एक काम करता तुम्ही आयक, हे हांव तुमकां पळयता. क्वेश्चन आवर आज पळय क्वेश्चन आवर तुमकां क्वेश्चन आवर क्वेश्चन तुमकां आवर डिस्टर्ब करता क्वेश्चन आवर अननेसेसरी डिस्टर्ब करता पळय स्पीकर सर आमकां चेक करपा लाय युअर डिसअलाविंग क्वेश्चन करपा लायता इतली सिक्रेसी किती जाली. स्पीकर सर गव्हर्नराच्या एड्रेसात काल हांव तुम्ही उलयतां. मेन्शन केला काल अननेसेसरी तसोच बोवाळ घालपा लागले आयजूय बी तेच करपाक स्पीकर सर. क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब करतात बसा सगळे बसा 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 सगळे बसा बसा एक मिनिट बसा बस 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 एक मिनिट बसा विजय बाब ते किती जाले ते हांव पळयता किती जाले ते पळयता आनी एक मनीस पळय अरे स्पीकर पाय उबो मरे कितें स्पीकर पावर कितें करू आपूं स्पीकर सर पावर हे 37 जो पट सेक्शन सांगला 37:15 युनिबाब it says it shall not seek information about matters which are nature in secret. कसले सिक्रेट आहा कॅबिनेटान फुडलेवाद 3 वर्सां तुवें ह्या फुडलेवाद रे. डिसिजन फुडलेवाद. सिक्रेट कितें आहा फुडलेवाद हे तुवें 2024 इन्फॉर्मेशन दिल्लो आहा अरे ताच्या फुडलेवाद सगळे कॅबिनेट डिसिजन सिक्रेट. हा तेच पळय तुम्ही अशा पद्दतीन जर तुम्हाला केले न्ही सांगता हांव म्हाका पळय सांगता कितें जाता मायक पळय ऑर्डर सांगले माईक ऑन जायना माईक चालू आहे. एक मिनिट विरेश विरेश एक झाला मिनिट झाला स्पीकर सर अंडर रूल उलय आता बाकीचे बसा विरेश बाब बस विरेश बाब बस प्लीज एक मिनिट दाजी तेव्हा बोलवणी एक मिनिट अंडर रूल 290 I am raising a point of order. First thing, Speaker sir. 100 point of order is point of order. He is allowed. पहिलो क्वेश्चन मरे माझी शिकय तांकां एकदा उलय, मनीस उलय. वेन यू आर ऑन द उलय. फील्ड यू कांट बी डिस्टर्ब. उलय. Number 1. Number 2, Speaker sir. ओय कोण म्हाका शिकयता माय तो स्पीकर सर 37 रूल 37 जो तुम्ही 15 सबसेक्शन 15 साइट केला इज अबाउट सिक्रेट सॉल्ट पेनान सिक्रेट काय ना 25 लोक मेले तातून सिक्रेट काय ना किती सिक्रेट एक मिनिट आणि हो सांगता Speaker sir, I am on my feet. स्पीकर सर तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर Speaker sir, I am on my feet. त्याका सांग स्पीकर sir, I am on my feet. केला 2A तो फ्रायडे घेता म्हणून फ्रायडे आम्ही पयलो क्वेश्चन अरे स्पीकर सर हो मोदीच उलयता आता ह्या विशयाचेर चर्चा Even जाली. 49 to even 49 to लोकांक बसयता क्वेश्चन नंबर 1 Sir, 49 to Start a कर. question shall be replied Sankar. on the state on which it is. Okay, on the requirement date for on which it is Murmur listed. constituency. 49 to 1 हे बसना स्पीकर सर जे तुम्ही 49 to 1 postponement लागला ते बसना बरोबर ते आहे. बसना on the day ह्या it is गोष्टीचे listed, चढ it has उलोवप to be जालें. answered. If the information required by the member is not available, minister shall state the position accordingly. What information? Additional information What is the information? आमकां जेन्ना additional information त्या क्वेश्चनाची But that does not allow you to postpone it. अरे हे additional rules. information केला जायते भाषिक होते स्पीकर सर जायते additional information केला Allow the postponement. विचार करतले Start the question. क्वेश्चन नंबर 1
I would like to take the LEQ number 1C, water requirement for Mormugao constituency. मंत्री सांग मरे. तिथून सकयल प्रोवाइड केला स्पीकर सर, provided that the speaker may in discretion allow such matters being raised in the house as Sir, concerned. answer as per the Speaker sir, म्हाका इतलेच कळपाक जाय, आता आमी ह्या हाऊसान आसा. Speaker खुबशी sir, matteraं subjudiced answer आसा. as per No the doubt. content पण reply. स्पीकर सर ते कित्याक कोर्टान गेले, कित्याक हे जो सरकार आसा तो सरकार आयकना आनी अशें समज जालें सगळी कोर्टान गेली सबज्युडिस मॅटर म्हणटाले काय आन्सर करची ना. स्पीकर सर तुमकां रायट आसा आनी स्पीकर सर तुमकां रायट आसा अधिकार अंबर सर म्हाका क्वेश्चन आयकुपा येना. सर अशें सबज्युडिस म्हणटाले क्वेश्चन आयकुपा येना. सो हो अधिकार स्पीकर सर तुमचे कडेन आसा सर. ह्या question विचार. स्पीकर सर आन्सर हे करपाक जाय आमकां ऑपोजिशनाकूय सर आज प्रत्येक इश्यू जे आसा ते हेजे रुलींग दिवची स्पीकर सर. तुमी आमकां ऑपोजिशनाक घेतले आमकां सपोर्ट करतले मातशें तरी आधार दितले लोकांक आधार दितले. कितलेशे सबज्युडिस मॅटर आसा कांयच घेवपाक मेळची ना. तुम्ही जो रूल कोट केला ते भशेन Speaker sir, Number 1. रुलींग दिया न्हू स्पीकर सर तुम्ही. स्पीकर सर तुम्ही रुलींग दिया water is बस रुलींग दिया गिरीश बाब बस. की तुम्ही घेतले म्हणून अरे बाबा, हो रूल तुमचो 72 ऑफ तुम्ही काल न्यू बुक दिला नवीन सारको ब्लू सारको चकचकीत बुक दिला. ह्या बुकार तुम्ही सर. हे माझे न्हू ह्या बुकार आसा. उदक म्हणतात ते सगळ्यांक आयज इम्पॉर्टंट. कोणचा क्वेश्चन? It is a necessity. 1C. Minister केलो. Speaker sir, answer as per the content reply. Speaker sir, आयज उदक म्हणतात ते एक नेसेसिटी आसा and it is not luxury. आयज जे उदक जे आमचे बेसिक नीड ऑफ लायफ आसा आयज मुद्दाम सांगपाक सोदता आनी तेच्या पयलीं उलोवच्या पयलीं हांव मुद्दाम आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय जे एक परफॉर्मिंग मिनिस्टर आसा एनर्जेटीक आसा भरपूर काम करता जे आयज गोंयचें नांव एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर येयलेलें आसा जो पर्पल फेस्ट तेणें ऑर्गनायज केलेलो आसा अशें खूब भाशेनचे बरें बरें काम करपाक लागलेलें आसा आनी इवन इन वॉटर ड्रिंकींग वॉटर मिनिस्ट्रीच्या अंडर सुद्दां भरपूर बरी कामां तेजी स्टार्ट जाल्लीं आसा. बट मुद्दाम हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगपाक सोदता जे एक्चुअल जे त्रास आयज आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता आयज हांव अक्षरशः हे हावजा भितर ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक सोदता कित्याक ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाज्या बरोबर आनी आख्ख्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरा बरोबर जे इंजिनियर्स आसा तेंच्या बरोबर ऑलरेडी 2 मिटिंगे घेतल्यो. जे इश्यूज असलेले तेजे भितर आमचो वास्कोचो आमदारूय आसलेलो हांवूय आसलेलो आसून सुद्दां मिटिंगे घेवन सुद्दां अजून पर्यंत तो इश्यू सॉर्ट आउट जावना. खंय तरी म्हाका दिसता डिपार्टमेंट खंय तरी म्हाका दिसता फाटी पडलेले आसा. तेंचे इंजिनियर्स आसा ते खंय तरी फाटी पडलेले आसा. इन्स्ट्रक्शन मिनिस्टरान दिल्या उपरांत सुद्दां आयज पर्यंत आमचो इश्यू सॉर्ट आउट जायना. आयज हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता जी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आसा जे साऊथ गोवा सालोलीम डॅमाचेर जे उदकाचें प्रोडक्शन जाता ते उदक मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन पावता, सड्याचेर पावता, बोगद्याचेर पावता, जेटीचेर पावता, हर्बर पावता म्हळ्यार हे सगळे टेल एंड म्हळ्यार लास्ट शेपटी जी लास्ट टेल एंडा कडेन उदक पावता हे उदक पावता म्हटल्यार आमकां थंयसर फक्त सकाळचे 1 वर उदक मेळटा. फक्त 1 वर उदक मेळटा. तेवूय बीन सकाळचे 6:30 ते 7:30 हेज्या वयर आमकां उदक मेळना. आख्खो आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली सडा जेटी बोगदा हर्बर हे सगळे लोक त्रासान आसा आयज. आनी आयज ज्यो म्हाज्यो थंयसर सकाळी फुडें जे स्कुलाक वयपाक भुरग्यांक तयारी करूंक जाय, कामाक वयपाक आपली तयारी करूंक जाय, हेंकां सकाळचे फुडें हे सगळे सोडून म्हाज्या भयण्यांक, म्हाज्या आवयंक, म्हाजे सगळे यूथ हेंकां सगळ्यांक उदकाच्या फाटल्यान लागचो पडटा. आनी हे उदक सांठोवपाक लागून कित्याक 1 वरा भितर उदक वयतलें ते उदक स्टोर करपाक लागून सकाळी 6:30 ते 7:30 वरां 1 वर उदक येता. सो हांव जे त्रास आयज म्हाजी भयणी, म्हाजी आवयो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन काडटा ते हांव जाणा. सिनियर सिटीजन डेली म्हाज्या ऑफिसा कडेन हे लोक येवन म्हाजे कडेन अक्षरशः पांया पडटा ते कशें म्हणून आमी चलोवपाचें 1 वर उदक. आनी तेजे भितर सगळ्यांक व्हडलो म्हणटा ते त्रास जाता जेन्ना तुमचो खंयसरूय ब्रेकडावन जालो, सालोलेम ब्रेकडावन जालो, नाजाल्यार आमचो वेर्ना ब्रेकडावन जालो, MBRाचो पावर कट डावन जालो या कितें जाल्यार तेज्या उपरांत
ते रिस्टोर करपाक जाय उदक सप्लाय टू मुर्मा गोवा हे ताका कमीच कमी 4 ते 5 दीस लागता आणि हे 4 ते 5 दीस परत आमच्या मुर्मा गोवान उदक आसना कित्याक आमी टेल एंडाक आसा आमी लास्ट तुमची शेफ्टी सो हे टेल एंडाक असल्या कारणान हो त्रास आयज आमी थंयसर भोगता हांव तुमकां एप्रिशिएट करता मिनिस्टर कित्याक ज्या प्रमाणे तुम्ही काम केलें साऊथ गोवा एज म्हाका म्हाज्या म्हायती प्रमाणे साऊथ गोवा भितर सालसेटी भितर आनी अदर पार्ट्स ऑफ साऊथ गोवा हांगा 24 वरां तुम्ही उदक दिता 24 वरां उदक दिता जे सालोलेसून येता ते बट मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाज्या जी टेल एंडाक असल्या कारणान म्हाका थंयसर 1 वर सुद्दां उदक दिना आनी जी आमची कॅपॅसिटी आसा 12 MLD या 12 MLD तुमचो फिगर सांगता जो ओल्ड फिगर आताचो न्यू फिगर पळोवपाक गेल्यार हे 15 MLD जावंक जाय बट 12 MLD सुद्दां आसून आमकां 12 MLD उदक मेळना कित्याक मेळना हे तुमकां क्वेश्चनान विचारता आनी स्पेशली जेन्ना आमचो फेस्टिवल आसता जशी गणेश चतुर्थी जाली आमचो दिवाळी आसता क्रिसमस आसता हालींच आमची लक्ष्मी नारायण देवळाचो व्हडलो फेस्टिवल आसलेलो तेन्ना सुद्दां आमकां थंयसर उदक ना असले जेन्ना त्योहार आसता तेन्नाच तुमचे कडेन उदक आसना आमच्या लोकांक दिवपाक आनी तेन्ना सगळ्यांक चड सफर जाता ते आमी सफर जाता मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी सफर जाता आयज तुम्ही स्टेटमेंट केल्लो आसा वी आर ऑल आर प्राऊड ऑफ यू मिनिस्टर कित्याक तुम्ही आख्ख्या गोंया भितर फुडल्या 6 म्हयन्या भितर तुम्ही 18 वरां उदक दितले बट एवरेज तुम्ही सांगलेले आसा 12 वरां ही उदक आमी सगळ्यांक सप्लाय करतले एक्चुअली सगळ्या गोंयकारांक मेळटले म्हणून हांव तुमचे कडेन हात जोडून विनंती करता हात जोडून विनंती करता म्हाका तुमची 18 वरां आनी 12 वरां नाका स्पीच दिता आमकां 12 वरां नाका म्हाका तूं मुर्मा गोवान फक्त 3 वरांच उदक दी फक्त 3 वरां उदक दी हांव सॅटिस्फाय आसतलो म्हाजे लोक सॅटिस्फाय आसतले हांवें लोकांक एश्युअर केलेलो आसा 6 वरां उदक दितलो म्हणून बट सद्याच्या परिस्थितीत म्हाका फक्त 3 वरां उदक दिल्या पुरो मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी हे तुमचे कडेन हांव विनंती करता आयज हावजा भितर स्पीकर सर हांव क्वेश्चन म्हाजो विचारतना वन एज पर द आन्सर प्रोवायडेड मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी डेली वॉटर रिक्वायरमेंट इज 12 MLD जो तुमचो फिगर आसा एक्चुअली इट इज 15 MLD and for that Verna MBR should get 81 MLD per day. I would like to ask Honorable Minister for Drinking Water in order to get the required 12 MLD water for Murma Goa constituency and 81 MLD at Verna MBR. What should be the total water production per day in MLD at sources Salolim and whether the same is achieved? If yes, then why we don't get regular water? If not, what are the reason? स्पीकर सर ऑनरेबल MLA आपले इश्यूज आयज रेज केल्ले आसा एंड ह्या विशयाचेर ते पयलीं म्हजे कडेन उलयल्ले आसा ह्या 3 म्हयन्या भितर 2 फावटी ब्रेकडावन जाले आनी ह्या ब्रेकडावन जेन्ना जाता तेन्ना ही पायपलायन बंद करची पडटा आनी ताचे नंतर ती परत चार्ज जावपाक लोवर लेवल आसा ते सगळे फील जायत वता प्रत्येक जण आपले मॅक्झिमम घेता आनीक मार्मुगोवा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी सडा जातले किंवा आमचे बोगदा जातले बाकीच्यो ह्यो एरियाज आसा त्यो हायर अल्टिट्यूड आसा आनी तांकां ते पावपाक उशिरा जाता आनीक ही जी लायन आसा आमची ती लायन आसा ती सादारण 35 वर्सांच्या पयलीं अँड वी सी ऑफन ब्रेकडावन वीच वी कॅनॉट अवॉयड आणि एक फावटी एक दीस जर ब्रेकडावन काडपाक घेतलं जर जाय जाल्यार ह्या पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सीक भितर बाकीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात त्यो 1-2 दिसां भितर परत जातात पण ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा समटायम्स ओन्ली सगळेच कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ना अशें ना म्हणजे बायणां हांगा जी लोवर लेवल आसा ती बेगीन पावता वयर सड्यार उशिरा लागता त्याच्या खातीर आमी कांय मेजर घेतलेले आसा नाव ही हॅज आस्क्ड म्हणजे कितें फॅक्टर्स आसा तुमी हे म्हणजे कशें अरायव्ह करतात तुमी असेसमेंट कसो करतात द वॉटर डिमांड ऑफ मार्मुगोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी इज असेस्ड टेकिंग इनटू अकाउंट the projected resident population, floating population, institutional, commercial population, industrial units, industrial demand, defense, अशे खूबशे हातूंतल्यान आमकां वॉटर असेसमेंट केल्लो आसा आनी दिस इज बीइंग असेस्ड एज 12 MLD आनी म्हाका दिसता की टोटल जर मार्मुगोवाचे रिक्वायरमेंट आसा इट इज 81 MLD and if you
म्हजे कडेन हो जो चार्ट आसा तो ऑक्टोबरासान डिसेंबरा पर्यंत आमी वॉटर सप्लाय केल्ले आसा. रिक्वायरमेंट जर 81 MLD आसा जर जाय जाल्यार सप्लाय आसा ती बिटवीन 77 to 80, समटायम्स 1 MLD 2 MLD, एंड ड्युरींग द ब्रेकडावन ती म्हाका दिसता की 24-25 MLD आमकां कमी जाता. बरोबर आसा, पण ते आमी परत एक फावटी दिस इज नॉट ऑलवेज नॉट द सिच्युएशन. आता हे उदक जे कमी जाता ते पर्टिक्युलरली तुज्या एरियेन भितर पावता म्हणल्यार कमी जाता. सो वी हॅव टेकन सम मेजर्स. आता हे सगळें उदक येता पळय न्ही ते साळावले धरणाच्यान येता आनी साळावले धरणाचे अप टू वेर्णा आयले नंतर ते परत एक फावटी हांगच्यान डायवर्ट जाता. सो 81 वी आर ट्रायंग टू फ्लश इन 81 MLD ऑफ वॉटर. आणि तुमचे ज्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात तातूंत भितर मार्मुगा कॉन्स्टिट्युएन्सीची रिक्वायरमेंट 12 MLD एज असेस्ड नाव, वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी 20 MLD, दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी 22 MLD, कोटालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी 23 MLD अशे रिक्वायरमेंट आसा. पूण बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तितके प्रमाणान आमकां प्रॉब्लम जायना ती तुजे. सो टू अवॉइड दीस आमचो एक व्हडलो प्रोजेक्ट जो ऑनगोईंग आसा, इट इज वर्थ इज 443 crores आणि हो कंप्लीट जाता दीस एप्रील. मोस्ट ऑफ दी आता आमचे साधारण 70% ऑफ दी वर्क इज डन. आणि हातून भितर कितें कितें आसतलें पळयात. आमकां ह्या मार्मुगांव तालुक्यान भितर ताचे बेनिफीट कितें आसतले. एक म्हणजे मारगांव टू वेर्ना जी पायपलायन आसा 1200 mm ती डाया आसा, ती तुजी MS ती नॉन करोजिव्ह आसा आणि ती इज वर्थ इज 100 crores वर्क. तातूंत भितर आता 70% ऑफ दी वर्क जाल्ले आसा आणि वी एक्सपेक्ट टू फिनिश इट अँड हँड ओवर अँड चार्ज दी लायन बाय दिस एप्रील. सो एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट इट इन एप्रील. दुसरो जो आमचो महत्वाकांक्षी असो प्रोजेक्ट जो आसा तो MBR मास्टर बॅलन्सिंग रिझर्वेयर. द एक्झिस्टिंग रिझर्वेयर इज ऑफ 10,000 cubic meters. आता हाका इन एडिशन टू दॅट we are constructing another 20,000 cubic meters. Its worth is 30 crores. आणि हो जातलो परत एक फावटी क्वेश्चन एप्रिल. मागीर घालता न्हू तो क्वेश्चन तुमचे आसा तुमच्या न्यू प्रोजेक्टाचो. आता स्पीकर सर जे प्रमाणे आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला पळय हो टेबल म्हाजे कडेन आसा, हो टायम टेबल जो तुमी म्हाका दिल्लो आसा म्हाजे कडेन आसा 1 ऑक्टोबर टू 11 जानेवारी. आयज आमी 13 जानेवारी आसा, अप टू 11 जानेवारी पर्यंत हाडलेलो आसा 4 म्हयन्याचे. हेजे भितर जे आमचे रिक्वायरमेंट आसा मुरमाव गोवाचे ते फक्त 12 MLD. तुम्ही आता मेन्शन केले वास्कोचे 20 MLD, दाबोलीचे 23, कुट्टाळेचे 24. हे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतले उदक वयता, बट मुरमाव गोवान फक्त 12 MLD. आणि हे 12 MLDचे जेन्ना उदक आमकां पावोंक जाय, जो चार्ट तुमचे कडेन आसा तोच चार्ट म्हाजे कडेन आसा. तुमचे प्रोडक्शन जावंक जाय 280 जेन्ना तुमचे सालावले प्रोडक्शन जातले तेन्ना तुम्ही आमकां वेर्ना 81 MLD उदक दितले. आणि जेन्ना 81 MLD उदक मेळटले जाल्यार तेच्या भितरले 12 MLD आमकां मेळोंक जाय मुरमाव गोवाक. बट आयज ऑक्टोबर 1 तारीख ते जानेवारी 11 तारीख पर्यंत घेवपाक गेलो चार्ट पळयलो पळय सगळो मार्क करून हाडला. तुमचे प्रोडक्शन जाता सालोलेम तेच्या भितर डावट ना. प्रोडक्शन तुमचे 300 जाता, 280 ची गरज आसा, 300 प्रोडक्शन जाता, 325 प्रोडक्शन जाता. बट जेन्ना वेर्ना आमकां 81 मेळोंक जाय जाल्यार ऑक्टोबर 1 ते 11 पर्यंत जर पळोवपाक गेले सदांच आमी मायनसान आसा. केन्नाच आमकां 81 म्हणटा ते मेळना. सदांच आमकां कमी मेळ्ळेले आसा. 63, 60, 69 अशें मेळ्ळेले आसा. आणि हे प्रोडक्शन सदांच मायनसान मुरमाव गोवा येयलेले आसा. होच फिगर तुमचोच फिगर दाखयता, हांव दुसरो फिगर दाखयना. अशें कित्याक लागून जाता. स्पीकर सर हांव आन्सर दिता, तुमी मदींच तोडलो म्हाका. आता आमकां पयलीं जर जाय जाल्यार लास्ट फ्रॉम 7th January onwards, because there was a breakdown. आता ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, एज आय हॅव सेड, इट इज सिच्युएटेड एट म्हणजे अल्टिट्यूड, हायर अल्टिट्यूड. बाकीचे सगळे कडेन पावले नंतर तुमकां पावता. वी आर ड्रॉईंग सम स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर दीस. आमी त्या खातीरच सांगता की आमी जो 10,000 cubic मिटर्साचो प्रोजेक्ट आसा एक आसा ताच्या भायर इन एडिशन टू दॅट वी आर पुटिंग अप 20,000 cubic meter MBR. हाची कारण कितें जातलें, एखादे वेळ जालें ना जर जाय जाल्यार दीस वॉटर वील गो डिरेक्टली टू यू. सो ताचे खातीर आमी स्पेशल अरेंजमेंट करता. आय अंडरस्टँड युअर जेन्युन तुज्या ऑफिसान येतात, लोक येतात, कारण दिस इज नॉट अ सिच्युएशन ऑल अक्रॉस अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज, 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ मार्मुगा. त्या खातीरच आमी केन्नाय खंय कितें प्रॉब्लम आयले जर जाय, यू आर दी वर्स्ट सफरर अँड तुमी ऑफन म्हजे कडेन येतात आणि तातूंतल्यान आमी मिटिंगोय घेतात. सो विथ दीस
जस्ट एक मिनिट म्हाका दी. ह्या कारणान तुमची ही पायपलायन जी जातली ती आसतली. थर्ड आमी कितें केल्लें आसा, फ्रॉम वी आर लेईंग अनदर पायपलायन ऑफ 1000 MS. हातूंतल्यान सादारण वेर्ना टू दाबोलीम जी एक्झिस्टिंग आसा आणि जे फ्रिक्वेंट ब्रेकडाऊनय जातात ताका आमकां एक सोल्युशन मेळटलें आणि एक अल्टरनेटिव्ह लायनय आमकां मेळटली. ताचे भायर फोर्थ प्रोजेक्ट दॅट वी आर गेटिंग इज एडिशनल पंपिंग स्टेशन्स एट वेर्ना. हातून भितर आता आसत ते आमचे कडेन 6 पंप्स परत एक फावटी स्टार्ट करपा खातीर. वी विल पुट अप अनदर 6 पंप्स सो दॅट आमकां जे आसा ताची डबल दी क्वांटिटी वी विल बी एबल टू फ्लश सर तो क्वेश्चन म्हाजो सेकंड आसा तो तुमकां विचारता. फर्स्ट क्वेश्चन म्हाका कंप्लीट करून न्ही न्हू. आता तुमकां फर्स्ट क्वेश्चनाचे कितें उरला ते सांग. What do you want from the first question? टाइम टेबल Ask a specific question. स्पीकर सर आता मुद्दाम हांव विचारपाक सोदता आमचे वॉटर शॉर्टेज सडा कित्याक लागून. सगळ्यांक नंबर 1 पॉयंट आमचे कडेन 5000 क्युबिक मिटर MBR आमचे सड्यार आसा मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वर. तेज्या उपरांत दुसरो नंबर 2 नंबर्स 800 क्युबिक मिटर GLR आसा ग्राउंड लेवल रिजर्वर. हेवूय आमच्या सड्याचेर आसा. मुद्दाम हांव तुमकां फिगर दाखयता तुमी जे म्हाका आन्सर केला. 650 क्युबिक मिटर ओवरहेड रिजर्वर आसा. 300 क्युबिक मिटर GLR आसा. 150 क्युबिक मिटर OHR आसा. 650 क्युबिक मिटर OHR आसा. 300 क्युबिक मिटर GLR आसा. हे सगळे माझे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा सड्याचेर बोगद्याचेर जेटीचेर. हे सगळे माझे ओ टँक्स आसा. बाकीचे मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वर आसा. हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता बाप हे संकल्प सगळे जर करतले जाल्यार आमकां 12 MLD जाय. संकल्प बाप तुझो प्रश्न किती तो विचार मंत्री. हेजे मुद्दाम हो स्पेसिफिक संकल्प तुझो प्रश्न किती तो विचार. बाकीचे मेंबर आसा माझे लोक जे त्रास करता स्पीकर सर म्हाका मुद्दाम सांगपाक हे जे तुका फिगर दिला ते सगळे ऍड केले जाल्यार इट कम्स टू 8.5 MLD. फक्त 8.5 MLD. जेन्ना तुम्ही म्हणटा 12 MLD ची आमचे रिक्वायरमेंट आसा जाल्यार 8.5 वी आर हॅव्हिंग अ शॉर्टेज ऑफ 3.5 MLD. कित्याक आमचे कडेन टँकूच ना जाल्यार थंयसर. आता मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता अराउंड 6:30 PM वॉटर सप्लाय टू वास्को मुर्मुगांव रिलीज फ्रॉम वेर्ना. 6:30 सांजचे तुम्ही रिलीज करता मागीर तुम्ही वाल ओपन करता ते डिटेलान वचना. 10 राउंड आसता मागीर तुमचे 30 राउंड आसता 50 त्या डिटेलान वचना. रिचीस मांगोर आमच्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावता 11:30 आणि 11:30 पावल्या उपरांत द स्टोरेज एट मांगोर एंड वाडेम आर फिल्ड विथ प्रेशर. देन वॉटर मूव्स टू मुर्मुगांव. तेजे उपरांत मुर्मुगांव येता. मुर्मुगांव आमच्या तारीवाड्याचेर जेन्ना पावता थंयसर बुस्टर लायलेले आसा. हे बुस्टर स्टार्ट केतल्याक मारता ते रातचे 2:30 2:30 AM 2:30 मारता आणि तेन्ना उदक वयर हाडपाक लागून तांकां 4.5 kgचो प्रेशर जावं पडटा. तेजे उपरांत इट टेक्स 3 hours to fill 500 cubic meter MBR at SEDA. Then rest of all other GLR, OHR are filled from the 500 cubic meter. Around 6:30 सांजचो पुरो संकल्प बाप पुरो होता. 6:30 हे उदीक रिलीज करता सड्याचे. संकल्प बाप आणि सर स्पीकर सर आणि सर आणि 7 तुम्ही आम्ही सांगपा ते तू सांगता. स्पीकर मंत्री स्पीकर 7 तुम्ही बंद करता. तुम्ही 6:30 म्हाका रिलीज करता उदक 6:30 रिलीज करता आणि 7 बंद करता. म्हाका 1 वराच्या वयर उदक मेळना. 1 वराच्या वयर उदक मेळना. आयज आमचे जे लोक त्रास करता हांव जाणा स्पीकर सर आयज म्हाका हेंच्यांनी म्हाका स्टॉप करपाची गरज ना. हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलयता स्पीकर सर. आयज हांगा कोणाक त्रास जायना साऊथ गोवा लोकांक. म्हाका त्रास जाता स्पीकर सर. कित्याक आयज म्हाका सड्या वयले लोक डेली माझ्या ऑफिसात येता. मिनिस्टर सर उलोवनी मरे सर उलोवनी म्हाजो क्वेश्चन वोट जाला. कृष्णा sir, कृष्णा he is facing genuine problem and I assure him आम्ही आता जो नवा प्रोजेक्ट घेतात आमचो रिक्वायरमेंट ऑल टोटल गोवाचो आसतलो 700 MLD आणि आम्ही 630 MLD दितात. न्यू प्रोजेक्ट्स ऑल पुट टुगेदर आमकां 325 MLD वॉटर सप्लाय येतली इन अनदर 6 months टाइम. हे तुझे येतच एखादे वेळ जाय जाल्यार आता तुझे तुवें सांगले त्याच्या शिवाय
आमचे पंप सेट्स 250 HP आसात ताज्यो पंप सेट तुका 100 HP आनी घालतात पंपिंग स्टेशन्स आसात ती 3 आसात हातून भितर जी GLR 800 वाडेंक हातून एक कनेक्ट करतात हातून ह्या सगळ्या प्रकारांतल्यान तुमकां आनी 3-4 म्हयन्या भितर सफिशियंट वॉटर तुमकां मेळटले 100% आसा कारण 325 MLD ऑफ वॉटर इन एडिशन टू एक्झिस्टिंग 650 630 हातून भितर येतले त्या वेळार सफिशियंट आणि आमी हाचे खातीरच ज्यो पायपलायनी बी घाल्ले आसात त्यो नवे घाल्ले आसात एखादे वेळ तुमकां एक फेल जाली जर जाय जाल्यार ताका रिडंडन्सी आसतली एडिशनल पंपिंग स्टेशन्स करतात तातून भितर आमी परत एप्रॉक्सिमेटली साधारण 180 crores करून हे करतात इतके खातीरच की मेजर सप्लाय जो वतलो तो तुमकां मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन वतलो कारण मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन भितर जशें ज्या प्रमाणे डेव्हलपमेंट जाता पॉप्युलेशन वाडटा बाकीचे हे सगळे फॅक्टर्स कन्सिडर करून आय एश्युअर यू दॅट तुमकां सफिशियंट वॉटर हे अनादर बाय एप्रील आसा तेन्ना तुमकां असो प्रॉब्लम येवचो ना स्पीकर सर स्पेसिफिक क्वेश्चन माझो तू विचारता स्पीकर अरे सप्लिमेंट क्वेश्चन वनूच जाला मरे म्हाका 3 आसा माझो अधिकार आसा 3 माझो 3 आसा सेकंड विचारता सप्लिमेंटरी 2 स्पीकर सर लास्ट क्वेश्चन स्पीकर सर ज्या प्रमाणे म्हाका सांगलेले आसा त्या प्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर हांव स्पेसिफिक विचारता सप्लिमेंट 2 लास्ट क्वेश्चन once all this infrastructure जे आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर स्पीकर सर जे ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला जे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे 7 न्यू डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट जे आमचे येता साऊथ गोवान once all this infrastructure is completed हांव स्पेसिफिक विचारता हांव चड उलयनासतना once all this infrastructure is completed will the existing internal water pipeline network in Murmugao constituency is equipped or will sustain to cater to the water need to the public if not any proposal is placed to replace the existing internal water pipeline Murmugao network in Murmugao तुम्ही सांगले त्याप्रमाणे आता हे न्यू पाइपलाइन तुम्ही घालतले म्हाका एश्योर्ड केला की विदिन नेक्स्ट 3 to 4 आय गॉट युअर क्वेश्चन सो जेन्ना तूं म्हणटा की उदकाचे सप्लाय जातले तेन्ना इज इट आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर मे इट बी तुगेले GLR आसतले ओवरहेड टँक्स आसतले किंवा पायपलायन आसतली यू विल गेट दी सफिशियंट हे आयले त्या बरोबर तुका सगळे बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसतलो सो यू विल नॉट म्हणजे परत आनी हो शॉर्टेज आसची ना स्पीकर सर तुम्ही जे सांगला पळय आता ही न्यू तुम्ही पाइपलाइन घालतली जेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्यो 35-40 वर्साची पायप आसा ती धाकट्यो आसा त्यो कश्यो प्रेशर घेवंकूच शकना ते पाइपलाइन सगळे वी हॅव टू द सबसिक्वेंट प्रपोजल्स फॉर ऑल दीस थिंग्स स्पीकर सर जाय जाल्यार हांव लिस्ट ऑफ सायमल्टेनियसली तुम्ही estimates हांव काडून दिता हे रिप्लेस करपाची गरज आसा जी ओल्ड पाइपलाइन माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन राइट नाउ तुझी प्रॉब्लेम्स आसा ती नॉट बिकॉज ऑफ दी लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर फेल्युअर ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर तरी आसतना आमी लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर फेल्युअर आसा ताका एस्टिमेट्स केल्ले आसात तेय तुजे कडेन पावतले राइट नाउ द प्रॉब्लम इज शॉर्टेज इन रिचिंग टू हायर अल्टिट्यूड त्या खातीर प्रॉब्लम आसा नॉट बिकॉज ऑफ दी लिकेजीस एट दी लोकल लेवल ते आमी करतले लोकल लेवलाचेर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय जी पंपिंग हांवें सांगला तशें एडिशनल तुमकां बुस्टर पंप सेट्स आसतले एडिशनल ज्या जाग्याचेर ओल्ड लायन आसात ज्यो ल्हान आसात त्यो तुमच्यो रिप्लेस जातल्यो आनी तुमकां सफिशियंट क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर विल बी सप्लाय टू एजो टाइम लिमिट सर कितल्या भितर जातलो एडिशनल पुरो विल सी द चेंज इन एप्रिल मंथ बिफोर दिस मॉन्सून पुरो कृष्णा सरकार एप्रिल फुल बोला बस सप्लिमेंट 3 पुरो आता सप्लिमेंट 3 सर आमकां कनेक्टेड आसा तो कितें टाइम पास चल्ला कसं कृष्णा सरकार उलय तू उलय प्लीज बस necessary maintenance संकल्प बस staff and the required water tanker be provided for so that the people don't suffer at the time of breakdown pipeline damages संकल्प बस कृष्णा सरकार स्पीकर सर म्हजो तर बाय वेन आमकां थंयसर कितें जालां सर स्टाफ कमी आसा स्पीकर स्टाफ कमी आसा प्लस आमकां टँकर जे आसा पळय म्हजो पॉइंटेड क्वेश्चन स्पीकर सर इतलो उलयता रे संकल्प ए बस कर कृष्णा सरकार फक्त एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन म्हाका एक क्वेश्चन आता करूया बरें तुझ्यान पयलीं आसा विजय बा आम्ही मारिल्लो हांवें मारिल्लो तो गेलो हांवें मारिल्लो तो गेलो तेंचो विजय बा तेजें नांव तुजें पयलीं आसलेलें एक क्वेश्चन स्पीकर सर सर इज लास्ट क्वेश्चन बोलून कितें म्हाका जो
answer Let the him talk. Mantri question. He has a right to ask and he बोला नहीं has... No, you are saying last question, you मंदिर give the मंत्री answer. बोले तो No, that is what I am giving. Why are you Last Why are question. you rising? तुका कित्याक उसायडर आहे? अरे अरे बाबा मंदिर मंत्री ऐकपाची बसा. भाषा I'm answering to सांगवाले. 8 वरां मंदिर मंत्री बसा तुम्ही. 4 वरांय मेळना आता 2 वरांय मेळना आणि बस- हर बस- जल हे Question मिशन ताजो आसा. संकल्प पत्र एक केलना हे संकल्पाक वयलो तेगेले काय केलना हे कितें संकल्पाने सगळे आणि जातले ते- आम्ही संकल्प केला असा आमचा संकल्प पुराय जातलो. संकल्प पत्र काय मंदिर केलना मंत्री पळयलो बसा. ना भाईसान मंदिर मंत्री बसा कृष्णा बोले Minister, No, Speaker sir, Speaker sir. point of order. This question has been discussed for more than 40 minutes now, and just one. It is person our says- right. This is I a right related to- question. Let him After ask all, one we have question. already बस. 30 मिनिटां वेस्ट केल्ली आसा पयली फॉर नो रिजन. संकल्प आम्ही एक रिक्रुटमेंट प्रोसेस केल्लो आसा थ्रू PWD सोसायटी अँड जे 360 स्टाफ घेतले तातूंतले साधारण ते म्हाका दिसता की 250 स्टाफ आसा ते आमचे ह्यो लायन मेंटेन करपा आसतले. यू विल गेट दी स्टाफ ऑल्सो रिक्वायर्ड स्टाफ. हो झाले. Next कृष्णा question. सरकार संकल्प बस बोले. सर आज एक क्वेश्चन विचार संकल्पान जितले उलयला हांव चड रिपीट नंबर 2 अरे आमकां प्रॉब्लेम आसा मरे किंवा पहिले त्याचे नाव असलं स्पीकर जाल्यार आमी डिस्टर्ब करतले आमी उलयता आमी डिस्टर्ब करतले. उलय अरे तुम्ही डिस्टर्ब करता उलोवपाक दिया मरतय हे उलय रे. कितें नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड गते उदो ना. थोड्या एरियांनी ना भैया. उदक आसा. नेक्स्ट बेश्टे नेक्स्ट disturb क्वेश्चन करता. Speaker इनफ sir, इनफ ऑन दिस क्वेश्चन इनफ नेक्स्ट क्वेश्चन संकल्पान उलयला ते हांव सगळे रिपीट करना म्हाका मिनिस्टरान पॉइंटेड सांगली. Next. अरे हे पोस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीकर सर क्वेश्चन नंबर 3 ना कोणता नेक्स्ट 3A. 2 हा मरे Postpone. कोणी Postpone. हांवें 2A पोस्टपोन केला. हय ना, या, so postpone. 3A. कशें करूं शकता? 3A. तर हांव उलोवंकच ना. आमगे राईट तो. 3A. कोर. 3A. स्पीकर सर त्याने जो खरें म्हणजे 2A पोस्टपोन केला 2BC ताका विचारपाचो ना विचारो आनी म्हाका काय म्हजे आमी नाही आणि तुवें दिल ना. डिस्कस करूया आता 3A कॉल केलो क्वेश्चन. गोंयान कोडसो नाका. स्पीकर सर आय मे बी परमिटेड टू आस्क 3A. स्पीकर सर आन्सर बटन आय आमगेले या. स्पीकर सर आन्सर एज पर माय कंप्यूटर शीट. स्टार्ट कोर रे. स्पीकर सर विचार स्पीकर सर दिस क्वेश्चन हांव ना संकल्पा भितली कित्याक हांव एक्चुअली तुज्या बरो चिंतालो हे मरमांगा लागता मात तुवें चड टायम गेला. स्पीकर सर लेट मी स्टार्ट. स्पीकर सर हे जो प्रश्न आहा तो म्हाका दिसता आख्या गोंयकारान आम 40 जाणांक बसयलाय बिकॉज ऑफ दीस इज द मेजर इशू. आनीक स्पीकर सर बिफोर आय स्टार्ट I want to make it very clear, this is nothing political. But उगडास करून दिवपाक सोदता आमगेल्या सरकाराक आमगेलो लेट डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर 14 डिसेंबर 2017 विंटर सेशनाक हेच हावजांक सांगिल्लें दॅट गोवा डज नॉट नीड एक्सपान्शन ऑफ कोल. आनी तेजें रिजनूय सांगलें बिकॉज गोवा डज नॉट प्रोड्यूस ओ मॅन्युफॅक्चर स्टील. आनीक हे गोंयकारां पासत नाका आनी तेणें डबल ट्रॅकिंगाचेर सगळ्याचेर उलयलो आनीक कोळस म्हणटा गोंय नाक म्हूण सांगिल्लो. आनी हे कोळशा लागून म्हाका दिसता बाब संकल्पाकूय भरपूर खबर आहा जेन्ना कोवीड जालें कितलो लोक मेलो कितले एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जालें डबल ट्रॅकिंग जालें हें सगळें कोळशा लागून जाता. आनीक हांव म्हाका दिसता सॅल्यूट कोता दो आय एम फ्रॉम अ डिफरंट पार्टी जे बरें केलां तें मनशाचो मनीस सदां उगडास कोता. आमगे दोरजाक सिकर जावं मनोहर जावं आनी तसोच बाब पर्रीकर आमी बाब पर्रीकराचे जायते समाधी बांदल्या सगळें केलां. बट ही जी लेगसी तेणें जें सांगिल्लें गोंयकारां पासत हें खरेंच ताका एप्रिशिएट करपाचें. आनी आय सल्यूट बाब मनोहर पर्रीकर आज ना आमचे मदें. आनी हांव सांगपाक सोदतां कित्याक हे मनशान गोंयचे पासत एटलिस्ट ऑन दीस पॉयंट हे कोडशा पासत गोंयकारांचें बरें चिंतिल्लें आनी खरेंच ताका मान. स्पीकर सर म्हगेलो प्रश्न आसा की मर्मागा पोर्ट ऑथॉरिटी जावन म्हाका स्वता इट इज कॅटेगरी ए पोर्ट आनी अंडर EIA नोटिफिकेशन 2006 हँडलिंग ऑफ मोर दॅन 5 million tons कार्गो
ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स जावची पडटा फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्मेंट आनीक जेन्ना गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान व्हेरीफाय केलें एनवायरमेंट क्लियरन्स आहा ना जाल्यार हें म्हाका मागीर हांव क्वेश्चन विचारतलो बट बिफोर क्लॅरिफिकेशन वो कितें चोयना आसतना तांकां आमगेल्या स्टेट आमगेल्या गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश एंड कन्सेंट टू ऑपरेट कोल हें तांकां दिलां आनी हांवें एक आरटीआय मागलो आरटीआय आमकां डिटेल आहा तेजेर क्लियरली आमकां बरय दिलो आहा आय वील प्लेस इट ऑन द टेबल that they have not got environment clearance. So without getting environment clearance, म्हाका मिनिस्टराक जाण जावपा जाय कित्याक आरटीआयचे क्लियर डायरेक्टली बरयला they have not got environment clearance. Without having this, how does the Goa State Pollution Control Board has given them the consent to operate coal? हे म्हाका फर्स्ट क्वेश्चन जाय बिकॉज आनी हो कितें जाला हो तेमी आरटीआय कितें केलां ते MOEF न्यू दिल्ली हांकां instead of that answer by तांकां ट्रान्सफर केला. So I want to ask the कोणाक न्यू ना first question, do you have this environment clearance To whom? to handle this coal more than 5 million ton? You have to have this environment clearance from the central government. Without having that, your Goa State Pollution Control Board has given them consent to establish and consent to operate. So show me that what you have. कोणाक दिवं ना म्हणटा तूं तूं आमकां मर्मगांव पोर्टाक आरटीआय प्लेस करता पोर्टाक एनवायरमेंट क्लियरन्स आहा सिन्स दे आर हँडलिंग मोर देन 5 मेट्रिक टन मिलियन टन्स मार्क केले चेक स्पीकर सर मार्क केलो स्पीकर सर मार्मागोवा पोर्ट ऑथॉरिटी हाच्या हातूंतल्यान आतां पर्यंत तीन कंपनीज ज्यो आहा पळय न्ही ते कोड हँडलिंग करता आनी तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स कितल्यो कंपनी तीन साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड ताजे परमिटेड लिमीट अकॉर्डिंग टू द EC 5.5 आसा ओके हेजी जर एन्युअली जर पळयली जाल्यार ह्या वर्साचे सुद्दां सांगता हांव तेंची लिमीट अकॉर्डिंग टू द 5.5 आसा ती 3.294 करता सेकंड इज अदानी मार्मागोवा पोर्ट ताची परमिशेबल लिमीट 5.2 आसा लास्ट इयर तेच्यानी 4.6 केला ओके थर्ड वन विच इज इन मुरीन डॉल्फिन ओके तेची 0.3 आहा तेच्यानी 0.1 केला ओके हाज्यो एनवायरमेंट क्लियरन्साची कॉपीज जी आसा पळय न्ही ही इश्यू तेच्यानी एनवायरमेंट क्लियरन्स घेतला तिगूय जाणांनी आनी ते परमिसेबल लिमिटात आसा कोणूच परमिसेबल लिमिटात ना अशें ना ओके the coal handling at the berth number 5A, 5-6, southwestern port berth and port number 7 at Adani and coal handling Morphine Dolphin. Okay, यांच्यानी सगळ्यांनी environmental clearance हे establish घेतला फक्त एकूच जी आहे न्ही which is in coal handling at the Marine Dolphin 1, 2 and 3 which is an operation is prior to 2006 and before issuing of the EI notification 2006 which is estimated cost of the Marine Dolphin which is 1, 2 and 3 is less than 50 crores. EI notification in 1994 which also doesn't require the environmental clearance in the Marine Dolphin 1, 2 and 3. Speaker sir, Honorable Chief Minister I charge is misguiding the House and the answers coming from there very specifically. Speaker sir, पहिले सुवातेर मुखेल मंत्रीन जे आतां सांगला 3 कोडे 3 places. You said 3 places on record. Speaker sir, I would place the record of the reply given in Parliament. आतां जे पार्लिमेंटान रिप्लाय दिलेलो आसा जो रिप्लाय आहा तेजेर this is a reply given to Captain Viriato Fernandes that berth number 6, berth number 7 west of breakwater mooring Dolphin are handling coal and coke. There are 5 places that are handling. Honorable Chief Minister, your answer today what you have given, Machapos, you have said that you are handling at 3 places. The different engine in the center says that you are operating even on west of breakwater. Why is this missing in your reply in annexure B? जो पट तुवें annexure दिला तितून तुवें सांगला की साउथ वेस्ट अदानी आणि मोरिंग डॉल्फिन 3 कोडे सेंटर सांगता 5 कोडे ही रिप्लाय हांव प्लेस करता. आतां स्पीकर सर जे मुखेलमंत्री सांगता सगळे पोर्ट लिमिटान आहा आमी प्रश्न हिंगा मांडलोलो JSW Jindal has violated all the norms. 15, 16, 16, 17, 17, 18. 3 Orsa, they have handled 10 million metric ton. There has a show cause that has gone. This government is sleeping. Nothing has been done to recover that amount. ये एक fraud. जे last time 1 minute हांव फॅक्ट आहा तें उलयता. मान्य मुखेलमंत्री तुवें आमकां सांगपाक जाय
की जेन्ना तुका खबर आहा की ह्याच 14 November you received a complaint. Goa State Pollution Control Board received a complaint saying that environmental clearance is not there. The way they are handling. आज जे quantum मुर्मुगांव पोर्टान जेन्ना हँडल जाता स्पीकर सर हितून चोयल्यार पयली सुवातेर हो प्रश्न जो पार्लिमेंटा एक आन्सर आनी तुगेलो दुसरो आन्सर. हे मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी इज बिकम अ स्टेट विदिन अ स्टेट. There is no control of the state government. MLAs are not allowed access. ही इलिगॅलिटी जे जिंदाला झाली या सरकारान कितें केलें कितली रिकवरी केली 4 महिने झाले. Did you recover? Is there a legal notice that is sent? AG is sleeping with that file. It is sent for legal view. He is sleeping on it. So much loss. म्हणजे गोंयकारान कोळसो जावप. Speaker sir, गोंयकारान कोळसो जावप हांव खबर करता मुगेले. It is a matter is sub judice. Speaker sir, करपा खातीर already matter sub judice आसा. आमी 100% सब जुडिसच्या नावान सब जुडिस त्यांका स्टे ना केसली. सांगता सर एक मिनिट हांगासर कोण कोणाक मिसगायड करिना. सर ही रिप्लाय त्यांनी हेचो उल्लेख केला बथ नंबर 5 and 5A and 5-6A दोन बथ नंबर 7 आणि मोरीन डॉल्फिनाच्या 1, 2 and 3 हे तीन वेगवेगळ्या क्लिअर केला. मोरीन डॉल्फिनाक लागणारे नोटिफिकेशन 2006 त्या खातीर हे दोन्ही जे आहात त्यांच्यानी इसी क्लिअरन्स घेतला. जी सांगता केस पयली ती मॅटर सुप्रीम कोर्टात आसा आणि सुप्रीम कोर्टात फायनल जायना फुडें आमी तेची रिकव्हरी करतले. ह्याच सरकारान ग्रीन सेस लायला. गोवा स्टेटीत एकूच ग्रीन सेस घेता आणि आम्ही बी उरलेला तो ग्रीन सेस घेवपी पुराय देशात आणि दुसरी खंयची स्टेट ना. त्या खातीर सांगता आमी त्यांचोय बी जो ग्रीन सेस घेतले. माननीय मुख्यमंत्री हो आन्सर जो तुगेलो हा west of breakwater. Why this much in the last 10 years there has been so many metric tons of coal handled? Why have you not put that in your answer? Why are you teka EC teka Goa State Pollution Control Boardak 14 Novemberak complaint दिलेली आसा. Complaint copy I will place on the table of the house. स्पीकर सर illegal दिला तका तितूर क्लियर कट तका 3 वर्षाचो रेकॉर्ड दिला त्यांनी काढून पळोवचो. आन्सर हे रॉंग आहे. हे रॉंग आहे. इलेक्शन बी वाच. आन्सर वाच. इलेक्शन बी वाच. तुका इलेक्शन बी वाच. स्पीकर सर मातशे मुखेलमंत्री बाब सोकाणी रागार जाय नाका. गोड गोड बोला मातशे आयक. आता सध्या हांवें सांगला व्हेरी क्लियरली वेस्ट ऑफ ब्रेक वॉटर हिंगा कोल आणि कोक एक्टिविटी चलता म्हणून केंद्र सरकार सांगता. हे डबल इंजिन सरकार दुसरे राज्याचे सरकार हेजेर एक्टिविटी आहा म्हणून हे तुमगेले आन्सरान ना. हिंगा तू कारवाई करतलो. आय एम टेलिंग यू दॅट दिस पर्टिक्युलर सॅप डज नॉट हॅव EC. It does not have EC. Speaker sir, it is in Marine Dolphin and it is a EI notification 2006. अरे west of breakwater. West of breakwater चे उलोय. West of breakwater. Speaker sir, वो कोर्स जाय कोणाकू. स्पीकर सर वो कोर्स जाय कोणाकू. आमको गोंयकारा नाका कोर्सो. स्पीकर सर वो कोर्सो आमको नाका. लेट मनोहर पर्रीकरान सांगलो कोर्स बंद करतो म्हणून. कोर्स तू आनी कितें हाडटा. स्पीकर सर सरकार गोंय काबार करता. सरकार कोर्स हाडलो गोंयकारा काबार करता. तुम सागरमाला प्रोजेक्ट हाडाय गोंय कोर्सा लागून. हाडिना ना वो हाडाय तुम्ही सरकारान वो कोर्स बंद कर. वो गोंयकारा कोर्स नाका. मनोहर पर्रीकार व्हडलें नांव कितें मनोहर पर्रीकार तू कोर्स बंद कर. स्पीकर सर आज वो बीजेपी सरकार येला मनोहर पर्रीकारान सांगिल्ले पर्रीकारान कोर्स बंद करतो म्हणून तुमकां सांगिल्ले. कोर्स बंद हाडलेलो. कोर्स बंद करून सरकार हाडलो. काँग्रेसात देवयल्ले बीजेपी कोर्स बंद करतो म्हणून. काँग्रेस बीजेपी कोर्स वाडयताय. स्पीकर सर कोर्स वाडयताय. गोंया काबार करताय कोर्सा लागून. गोंयकारान नोट करपा जाय. स्पीकर सर गोंयकारान नोट करपा जाय. हे गोंयकारान नोट करपा जाय. कोर्स हाडय. बीजेपी सरकार
गोंयार कोर्साटा खंय काबार करपाक मनोहर पर्रीकारान सांगिल्लें कोर्स बंद करतो म्हणून कोर्स बंद करतो म्हणून एक सरकार हेंग मॅन्डेट दिल्ली कोर्स बंद करपाक हेंग मॅन्डेट दिल्ली होय ना स्पीकर सर आम्ही खंयसरूच नवे पहिले ऐकून घ्या सांगता. गोंयकारांनी बीजेपी सरकार हाडलो कोर्स माननीय बंद आमदार करतो सगळे म्हणून ऐकून घ्या सांगता. गोंयकारांनी बीजेपी सरकार हाडलो कोर्स बंद करतो म्हणून मनोहर पर्रीकारान सांगिल्लें कोर्स बंद करतो म्हणून एकटो उलयल्यार बरें आसा. हे कोणा लागून कोताय बंद कराय कोर्सो कोर्स बंद कराय एकटो उलया, एकटो उलया. कोर्स बंद कराय गोवा डजंट नीड अरे स्पीकर सर संकल्प मुझ फेवर उलयतलो कोर्स बंद करपा उलयतलो स्पीकर उलयतलो स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां आन्सर दिलना. Will you look into the consent? It is a violation as per the Environmental Act. जे पट complaint दिलेली आसा 14 नोव्हेंबराक. Your answer that has been given as per the RTI. RTI itself says that there is no environmental clearance in the record. Check your RTI. One second, let me finish. I'm not simply shooting in the air. RTI ha. RTI चेर मेन्शन केला की एनवायरमेंटल क्लियरन्स ऑर्डरांक ना. नंबर 2 हिंगा जेन्ना इतले कोटीचे जेन्ना मिलियन टन एक्सपोर्ट जाता आणि एक आन्सर जेन्ना सरकार सांगता 3 कोडे दुसरे सरकार सांगता 5 कोडे. आय मेक अ चार्ज दॅट वेस्ट ऑफ ब्रेक वॉटर एक्टिविटी जाता. आमदार आता भितर घेना तेजेर तू इन्क्वायरी करतलो. युअर फिगर्स of export of coal done by your Goa State Pollution Control Board एक फिगर हा आणि दिल्लीच्यान एक दुसरो फिगर हा. Why is this discrepancy? सारखे ताळमेळ जायना. आता एकूच मिनिट म्हणजे The Goa State Pollution Control Board has not permitted Southwest Port Limited or Adani Marmagua Port Terminal to handle the additional quantity of a coal or coke above what is permitted by the board in 2012. हाज्या वयर कांयच आम्ही परमिट करू JSW केला. JSW केला ना करू कित करू ना. तू लास्ट टाइम असा आन्सर दिला स्पीकर सर. चीफ मिनिस्टरान सांगला ऑलरेडी 10 मिलियन मेट्रिक टन 16 17 17 18 18 19 मिलियनच्या भायर आणि अकॉर्डिंग टू द EI नोटिफिकेशन ऑफ द 2006 तांका EC लागा ना. स्पीकर सर very clear. मुख्यमंत्री बाप व्हेरी क्लिअर. तुवें आमकां सांगचे तुगेले फिगर एक आणि दुसरे आमचे फिगर दुसरे कित्याक. मार्मागुआ पोर्ट ऑथॉरिटी दिस इज बेसिकली ऑफ स्पीकर सर दिस इज एनवायरमेंट वायलेशनाचे नॉर्माचे हाल केलेले आसा. स्पीकर सर हेल्थ स्टडी फॉर इम्पॅक्ट ऑफ द कम्युनिटी. स्पीकर सर ऑब्जेक्ट स्टडी किती आसा. नंबर 10 and 11 ना स्पीकर सर 10 and 11 ICMR नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थ अहमदाबाद टायम जालो दिसता. टायम जालो हय बरोबर आहा. टायम जालो त्या खातीर टायम जालो हय. आयज एक परत फोटो येवपाक जायो म्हणून तो आसा हो. स्पीकर सर आम्ही ICMR ऑक्युपेशनल हेल्थ अहमदाबाद हाजेर regular to estimate that prevalence of the obstructive and restrictive respiratory abnormalities among the coal handling workers and residents living near coal handling port to determine the level of the heavy metals in biological samples, the blood, urine, coal handling workers are nearby residents, and to assess the socio-demographic characteristics in a general health status of the coal handling workers and the surrounding community, and to study the healthcare by seeking the behavior and health-related expenditure for the targeting populations, to compare the health parameters and expose the populations, the coal workers nearby, with the suitable control, to prevent the recommendation to the improving the health condition is based on this study. Because sir, I am placing on the table of the house. आम्ही जो रिकॉर्ड केला त्या रिकॉर्डाचेर घेवचे स्पीकर सर. आम्ही आमच्या सरकारान कितें कितें केला कसो करपा जाय हे रिकॉर्डाचेर घे ताजेर येवनी. स्पीकर सर हांव कोल हँडलिंगा खातीर आमी केल्ले कॉपी ऑन रिकॉर्ड घेवच्यो ह्योय रिकॉर्डाचेर दिता. स्पीकर सर हे रिकॉर्डाचेर घेवपाची गरज आसा. स्पीकर सर ह्या पोर्टात फाटल्या 5 वर्सांत जो कितें रिकॉर्ड आसा
तोय रिकॉर्डाचेर घेवचो हे हांव त्या मुद्दामून सांगता कारण स्पीकर सर हांगा हावजाक मिसगायड करपाच्या म्हणून हांवें हे सगळे रिकॉर्डाचेर हाडटा आणि हे सगळे जे आहा हे रिकॉर्डाचेर हाडप अत्यंत गरजेचे आसा आणि म्हणून स्पीकर सर 5 नॉटिकल माइंड हे हाडटा आणि 2012 पासून आतापर्यंत कितलो आम्ही फुडलो बिझनेस घेऊया हय आम्ही फुडलो बिझनेस घेऊया शून्यकाळ उल्लेख श्री अलेक्स रेजिनाल्डो. The attention of the House is drawn to the concern of my constituents that they are not receiving water bills in time. Places like Nakiri, Kamoli, Colony, Raya, and many areas, bills 3 months, 7 months, 8 months, bill at up. The government intends to take for getting the aforesaid issue redressed at the earliest, and also not to delay henceforth. Monthly bill म्हणजे सारखी गरजेची ती येईल जाल्यार बरें पडटा. There are some genuine people who don't have तांकडे एकदा पयशे आसता. So I would request the government to take steps and make it auto-generated every month bill तांकां पावोवपाक जाय. Speaker sir. Speaker sir, the tendency is clear from December onwards. Henceforth, they will not face this problem. Next. Second, Uriah Lema. स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री हे माझे ऐकचे. पहिली वंदे मातरम Fear and anxiety in the mind. मुख्यमंत्री माझे हे ऐके तुका. Fear and anxiety in the minds of the people due to the revival of the proposal of establishing a housing board project at Charamoddi, Panjorkoni in Kunkolim constituency. The land was acquired in the 90s, but the project was scrapped due to community resistance. This project could seriously impact the village's social and cultural fabric. The proposed land is presently used as a playground for different sports by locals, and a project here would deprive them of these facilities. The proposed project also threatens the heritage, environment, and traditional way of life. The local Kunkolkars are agitated. Any new housing project could alter the demography and put a strain on the village's resources like water, electricity, and infrastructure. Before taking any steps, the locals should be taken into confidence, and the government should work in the interest and their welfare. The steps the government takes in this matter. Add koda हो project scrap केल्लो and board जाला तुम थिंगा भाईले मुनशा हाडपाक प्रयत्न केलो मो. हे आमी आमच्या गावांत केन्ना दिवपाचे ना आणि तुई म्हाका दिसता लोकांक सांगपा जाय भिवपाची ना मो. मातशें सांग हे यू नो देट म्हाका खबर ना तुका भाऊजीन फोन मार जाला लोक सारक भियेले पांजोरकोणी भियेले थिंगा हो प्रोजेक्ट आमकां नाका हे उतर तूं थिंग दी 1990 हाडपा प्रयत्न केल्लो लोक थिंग जेली पासून गेलो आहाय नाक मो आनी हे उतर तूं नाक मो आमकां आज सांग. स्पीकर सर एक म्हणजे हांगासर खंयचोच प्रोजेक्ट हावजींग बोर्डान एडवर्टायज करूंक ना खंयचोच करूंक ना तो बेश्टोच कोण तरी जमता आनी वगीच थंयसर दाखयता लोकांक संवय जाल्ली आहा. तर सरकाराची जागा हावजींग बोर्डाची जागा ओके थंयसर कोण जे रावता पळय न्ही तांकां विश्वासान घेवन फाल्यां सकाळीं थंय कितें करपाक जाय पण हे ठरयता आमदाराक विश्वासान घेता. ना बट आज सद्या हांव थिंग नाका थिंग केसलो तुका हावजींग बोर्ड प्रोजेक्ट म्हणटा नाकाच थिंगा उदो सारकें ना रस्ते सारके ना तुका सांगिल्लें मरे सगळ्यांनी तूं येयल्लो थिंगा इलेक्शन कॅम्पेन कोता आसतना भाऊजी थिंग बसून आसलो सांगिल्लें ना तुका लोकांक नाका अरे हांव इलेक्शन कॅम्पेन करपाक गोंयभर वयतलो गोंयभर गेलो सारकें रायट ना म्हण तुका अधिकार आहा पूण तो प्रोजेक्ट आमकां नाका हें तूं आश्वासन दी. हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट वेर वॉटर स्कॅसिटी दोन केल्या फक्त इतकेच आसा हांव आमदाराक सांगता थंय कितें प्रोजेक्ट घेवपाचो पयलीं तो तुका विश्वासान घेवन मागीर लोकांक विश्वासान घेवपाक लोकांक विश्वासान घेवन आनी ते हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट थिंगा सद्या ना लोकांक विश्वासान घेवन कितें करपाचें तें ठरया. हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट को नाका. Fear and anxiety and uncertainty in the minds of the people of Goa arising from the prolonged delays in execution of key roads infrastructure project across the state has also been flagged by the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India.
So several critical roads works, including highways, bypasses, and connecting roads were four laning of Zuari Bridge approach to Margawang bypass, highway expansion Pondaru Bomma, which are vital for public safety, economic activity, tourism activity. They daily commuting and reportedly running far behind the approved timelines. In some cases, more than a year. These delays have resulted in incomplete stretches, unsafe diversions, traffic bottlenecks, frequent accidents, and severe inconvenience to citizens, particularly students, workers, patients, and emergency services. Honorable Speaker, infrastructure is the backbone of development, and such prolonged delays not only escalate project costs but also expose the public to daily risk. The people are anxious to know when these works will be actually completed and who will be accountable for the delay. I therefore seek to ask the Honorable Minister concerned the concrete steps the government intends to take to fix responsibility for delay, ensuring time-bound completion of ongoing road projects and restore public confidence by ensuring safety and transparency in infrastructure execution in the state of Goa. Business copy. Anxiety raised by my colleague Sri Nilesh Kabra, I will take all the steps to see that whatever he has asked for are taken action. Next, Mandi Amdar Alton Nicosta. Speaker sir, attention of the House is drawn on the difficulties faced by the general public while transferring arm license to their legal heirs. Next of kin, what steps does the government intend to take to resolve the issue? Speaker sir, हे मासे आमगेल्या तुगेल्या समाजाकूय गरजेचे. चीफ मिनिस्टर, जे आर्म लायसेंस आमगेले ते जाणट्यांक हालोले, आतां तेंगेले पायक सोन तेगेल्या भुरग्यांक ट्रान्सफर करपाक कलेक्टर आय डोंट नो, यू हॅव गॉट इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम द बिकॉज ना ते होय ना ते जालें, बट ते आमगे एसटी भाव जे आहाय तेंगे ते भोवणे बिवणे वचपाची ही आर्म लायसेंस आहा, तेंगे आदली कोण मेलो आहाय तेंगे तितून ट्रान्सफर कोनाय लिगली कोराय न्हू, तेंगे जमीन आहाय मात ते सगळे देर शूड बी सम स्टेप्स नो, बट तुम ट्रान्सफर कोनाय मागीर कायद्यान पयशे भरूंक पडटाय, कायद्यान मागीर 25,000-30,000 आदोगाद घेताय just to transfer. You make no, if the father was having and if the father has died, passed away, तेगे चेड्याक तेगे भोवणी बिवणी बोन जाले हें देवा वोस आमकां म्हाका सो स्पीकर यो जिरोवर मेन्शन कर अल्टन बाप. ना देवा कित वोस ना सगळी हांव ते भोवणी बिवणी ते बरें म्हणून तूं भाडजो वोस काय स्पीकर सर अरे हांव उलयता तो कितें उलयता, तूं मिनिस्टर जालो जिरोवर मेन्शन कर अल्टन बाप. तेका उलयता अल्टन बाप. ना स्पीकर सर ना स्पीकर सर हांव अल्टन बाप. ना हांव कितें म्हण हे कायद्यान कितें आहा न्हू, यू ऑल पुट सम गायडलायन फ्रेमवर्क आनी कितें करपा दी, कित्याक तेंगेले जायत देव हांव सांगता वॉट एवर ते लिगल ना लिगल दॅट्स अ डिफरंट थिंग. माय मुगे प्रश्न हेचो You have to address to me. Don't fight between among yourself. You address to me. But he stood up. Now you are permitted. Now you are permitted to mention zero hour. Okay. You mention your zero hour. I want an assurance from the chief minister of the minister. You do that. What steps does the government intend to take to engage safeguard करपा right side? Please behave properly. Please behave properly. Path number Babji Tarunkar. Fear and anxiety in the mind of people due to constant delay in starting the 2M government hospital. Date of completion of work by GSIDC and inauguration of fully loaded hospital is what the people of entire Pedne Taluka is eagerly waiting for. Government needs to look into this issue very seriously. Speaker sir, you are dogainku, Honorable Health Minister and Honorable Chief Minister. आणि देवाकूय आज देवाकूय घाल झिरो आज देवाकूय घालपाचें. हा बरें झिरो दोगांकूय. स्पीकर सर इतलेंच हांव सोदता, आयज आमचे स्थानीक थंयसरले हंगर स्ट्रायकाक बसला, चेन हंगर स्ट्रायक, आनी तांकां रिप्लाय मेळना दोगांय कडल्यान. थंय कन्फ्युजन तेंचें जालां, चीफ मिनिस्टर करतलो स्टार्ट की हेल्थ मिनिस्टर करतलो, ते आमकां उत्तर दिवचें आनी केन्ना स्टार्ट जातलें. आनी जर स्टार्ट जातले जाल्यार इक्विपमेंट सगळे इक्विपमेंट त्या डेटी प्रमाणे जातले हो ना. ऑनरेबल मेंबर अशें हांव झिरो आर मेन्शन, पूण ताका आमी ऑलरेडी अश्युरन्स दिल्ले आसा की 30 तारखेक सुरू करचे. तुटी जे आहा शॉर्टकमींग जे आहा त्या फेब्रुवारी पर्यंत आमी जाग्यार घालता. 30 तारखेक स्टाफ कशें घालतलो भितर ना ते प्रश्न येता. अरे तुका कित्याक पडला, स्टाफ घालपाचे मिनिस्टर पळयतलो, तूं कित्याक टेन्शन 30 तारखे भितर स्टाफ आनी सगळे जातले. सांगले तुका थोडी जातले. एश्युरन्स तुम्ही दितात, ते मागतात थंयसर तुम्ही एश्युरन्स दिवचे म्हणून हांगा फ्लोराचेर चांगले पण
म्हयनो सांगेल ना अरे ह्या 30 तारखेक So next, 30 तारीख लागीं पावली 15 दीस पूण जातले सगळे एश्युरन्स दिया तुमी आतां दिले Bob Vijay Sardesai. Bob Vijay Sardesai. एक मिनिट आता मातशें हांव म्हगेलें सांगता फकाणां म्हणटा fear and anxiety in the minds of people of Goa regarding the forthcoming municipal elections. There is widespread anxiety across Goa over the forthcoming municipal elections, with fears that ward reservations may again be announced at the last minute, causing uncertainty especially for women, SCs, STs and OBCs, and undermining free and fair elections contrary to Supreme Court rulings. I urge the State Election Commission to immediately finalize publicly notified ward reservations for all municipalities and the City Corporation of Panjim. Speaker sir, yes, State Election Commissioner आता आसा पयलीं DMA चे अंडर येताले आमी कोर्टान गेले आमी जिखले आनी ते आता स्टेट इलेक्शन कमिशनरा कडेन येता आज सकाळी हांवें स्टेट इलेक्शन कमिशनराक बाब मिनीन डिसोजाक फोन केलो हें विचारपाक तू डायरेक्ट ना फोन केलो विचारपाक ना आय हॅव अ रायट because I am aggrieved, I have raised this as 0 hour. Taka is unaware of your cabinet decision on 30/12/2025. तुम्ही जे डिसिजन घेतला टू फ्रीज डिलिमिटेशन पेपरार आयला 31 तारखेक की 30 तारखेक तुवें डिसिजन घेतला म्हणून की डिलिमिटेशन आनी जावचें ना कॅबिनेटान घेतला म्हणून आयला पेपरार दोमी नवेच तुम्ही हेच करतात सगळे पेपरांनी आयला की डिलिमिटेशन फ्रीज जाला म्हणून मग तुम्ही किती कॅबिनेट केला तर तुमचे पुरा फेस्त मरे कॅबिनेट आहे बरे स्पीकर सर तो वगी ते पुरा फेस्ता विस्ता कितें काडटा अरे तू पेपरार येयल्ले कित्याक वता तुका विचार मरे तू तशें न्ही पेपर पोस्ट कॅबिनेट प्रेस कॉन्फरन्स जाता म्हाका दिसता कॅबिनेट टॉप सिक्रेट इन्फॉर्मेशन आनी दी नाही कॅबिनेटा किती जालें पोस्ट कॅबिनेट नो आता कितें लिपून दवरता टॉप सिक्रेट नो वन मिनिट स्पीकर सर हांव हायकोर्टान वतलो फाल्यां नाल्यार स्पीकर सर तो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशनाचो परव्यू रायट स्टेट इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशन पूण इलेक्शन डिपार्टमेंट तू मंत्री म्हणून हांवें काडला तेजे रायट्सूच स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिले एक मिनिट स्पीकर सर ही खरी खबर की डिलिमिटेशन फ्रीज जाला म्हणून काय फोट हांवें तरी कन्फर्म करपाक लायला हांव सांगता तुका करूंक ना Because sir, I am placing on the table of the House Planning and statistics. post cabinet DMA drops ward delimitation ahead of municipal election. अबे अरे पेपर हो गया था विषय था वो पेपर तुमचा पेपर गट तुमका म्हणून गट असतात थोडे पेपर त्या पेपरात आयलाय तुम्हाला सोयऱ्याचोच तो घे रे दी करून दी हा डीएमए म्हणून तुझे डिपार्टमेंट डीएमए इज फ्रोजन म्हणून आयला अरे बाबा पेपरार येता तुम्ही काढतात वोटिंग मरे अशें म्हाका कळना हें कितें गव्हर्नमेंट इतली वोटिंग उलयता स्पीकर म्हाका कळना स्पीकर सर गोंय खंय पावला तें मेन्शन केलें आमी सांगलें इट इज अ स्टेट इलेक्शन कमिशन अरे स्टेट इलेक्शन कमिशन बरो आहा आय वॉन्ट टू नो एज अ म्युनिसिपल आय एम असोसिएट मेंबर ऑफ द काउंसिल बाय द वे आय वॉन्ट टू नो वेदर delimitation has been frozen, then whether elections are going to be held, and if they are going to be held, delimitation and reservation will be told in time. Election. काय तू जिल्हा भाषण करतलो? Speaker एक मिनिट सीएम सर जिल्हा इलेक्शना तुवें नोटिफिकेशन काढलें आमी बी जिल्हा इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट केलें एक हातून आमी जिखल्या जे जिखल्या एक मिनिट आयक थंय तुवें नोटिफिकेशन काढल्या नंतर वुमन रिजर्वेशन केले चेंज केले आफ्टर द नोटिफिकेशन ऐक स्पीकर सर व्हाय आई एम टेलिंग यू हिस्ट्री शुड नॉट रिपीट इटसेल्फ दिस इज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मूव दॅट यू फर्स्ट डिक्लेअर यू नोटिफाय अँड देन यू चेंज अशें जावंक जायना हे म्युनिसिपालिटी वेळा असोच तू गोळ करतलो काय कितें काय तुम्ही लिपून जिखूंक सोदतात डायरेक्ट आतां डिक्लेअर केला भंय दिसता तुमकां पडटलें बी काय म्हणून बिकॉज सर डायरेक्ट विचारना बिकॉज सर जिल्हा पंचायतीच्या वेळारूय कोण तरी हायकोर्टात गेलो हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन्स दिली की तुमचे वुमन रिजर्वेशन कमी जाला आनी एक वुमन रिजर्वेशन करूंक जाय म्हणून केल्ले चेंज त्याच्या वेळार आतां हे स्टेट इलेक्शन कमिशनाच्या परव्यूवान येता स्टेट इलेक्शन कमिशन हे जे आसा पळय न्हू रिजर्वेशन्स ठरयता मंत्री ठरयना
Delimitation, Department, एक मिनिट स्पीकर Delimitation. सर, I am the petitioner, our party is the Delimitation. petitioner in Supreme Court. थंय पयलीं तुमचो गव्हर्नमेंट सर्वंट स्टेट इलेक्शन कमिशनर आसतालो ताजे खातीर सुप्रीम ना. कोर्टान बाब रोहिंग्टन नरिमनान हें दिलें कितें जजमेंट दिलो आतां retired ताका पळयतालो तो ना तो रिटायर्ड तो बरो आहा आतां तुजो सोयरो जालो ताणें जजमेंट असो दिलो की तुमकां ठो केलें सोमतें अशें केलें की बाबा गव्हर्नमेंट सर्वंट जावंक शकना गोंयच्यान स्टार्टींग ऑल ओव्हर द कंट्री एक मिनिट स्पीकर सर अशें कोर्टान परतें वचपाक आमकां लावनाकात तुमच्यान फ्री अँड फेअर इलेक्शन करपाचें तुमचे आसा इच्छा काय ना असं जाल्यार तुम्ही डिक्लेअर करतले ना ते सांग म्हाका फ्री अँड फेअर इलेक्शन जातले आणि टायमार इलेक्शन जातले स्टेट इलेक्शन केन्ना ते टायम टायम म्हळ्यार कितें काय म्हणजे म्हाका सांग केन्ना तो मार्चान टेन्युअर सोंपता न्ही हांव नकळो तुका खबर आसतलें स्पीकर सर मार्चान टेन्युअर सोंपता इलेक्शन कमिशनान प्रपोज करता त्या डेटीक जातले शेवटी एग्जामी कन्सिडर करच्यो पडटा ओके आणि एट प्रेझेंट आसलेली फेस्टिवल कन्सिडर करची पडटा ती करून रिझर्वेशन आणि डिलिमिटेशनाक फेस्टिवल लागना ना ते प्रोसेस चालू ते आसता तूं आतां करतलो काय म्हणटा हांव स्पीकर सर हे जे प्रपोज डिलिमिटेशन आणि रिझर्वेशन डिलिमिटेशन प्रपोज्ड बाय डीएमए धाडटा ओके आणि स्टेट इलेक्शन कमिशन फायनल करता रिझर्वेशन स्टेट इलेक्शन कमिशन फायनल करता ते हांव प्रोसेस जाणा हांव तुजे कडेन विचारता तूं हे इन टायम करतलो काय लास्ट मिनिट करतलो स्पीकर सर इन टायम जातले इन टायम म्हळ्यार कितें इन टायम म्हणजे त्याच्या पयलीं प्रपोज जातले हेच्या इलेक्शन केन्ना केन्ना आतां मार्चान इलेक्शन आहा जानेवारीन म्हाका कळटलें काय हांव एसटी जातलो आनी रिजर्व जावन भायर पडटलो ते हांव विचारता तुका एसटी कित्याक जातलो अरे झिरो आन्सर गिव डोंट स्पीक लायज यू हॅव टू स्पीक द ट्रूथ हे स्पीकर जर आमी गव्हर्नर जनरलान सांगचें पडटलें नाजाल्यार हायकोर्टाचेर दार धरचें पडटलें Bob Benji Vegas. Fear and anxiety in the minds of general public of Goa due to the re-notified regional plan 2021 for the state of Goa prepared under the provisions of Goa Daman and Diu Town and Country Planning Act 1974 proposes the development of roads measuring 10 meters, 15 meters, 25 meters and 30 meters in width across various villages and all internal roads across Goa. This proposed roads has created a lot of displacement of families, loss of agricultural land and ecological sensitive land, disruption of traditional village layouts and adverse impacts on the socio-cultural and environmental fabric of rural Goa. Speaker sir, the House should resolve that to re-notify the re-notified regional plan 2021 to the extent that it proposes 10 meters, 15 meters, 25 meters, 30 meters roads in the villages of Goa, either to be re-notified or de-notified with immediate effects. Because जे regional planaचे 10 मीटर, 15 मीटर, 25 आणि 23 मीटर proposed road म्हणून दाखवलो आहे. ते proposed road आता ते साइडीन लोकांचे बाटा आहे, घोरा आहे, दुर्ग आहे. आता तुमगेले जो advocate general आल्लो, he failed to protect our state. आमगे स्टेट राईट आणि सांगपाक की बाबा हो प्रपोज रोड म्हणजे ते एक्वायर झालं नाही अजून प्रपोज आहे वाऱ्यार आहे आणि ते वाऱ्यार आहे त्याची आज डिमोलिशन जायता लोकांगे दुर्ग मोठा आहे हे मोठा आहे आणि तुमचे आता माझे घर म्हणून हाडला ते सोबोवपाक पूण ते सोबना सो मुगेलो डिमांड हांव रिक्वेस्ट करता की हे 10 मीटर 15 मीटर 25 मीटर 30 मीटर आमगे कोरमोणी इगोज वयता तुमगे येसो हे जान आमगे कोलवा त्रास जाताय देवळा त्रास जाताय हे डिनोटिफाय करचे हेजे चर्चा करची मंत्री उलयता आयकपाचो हे मुगेले मागणे Point of order. सभापती महाशय point of order. He is misguiding. हे पहिली बसून असा आता नाही हे जुने 84 पहिली ना कित मिसगाईड हा सांग कित मिसगाईड किती हा बिकॉज सर आता मिनिस्टर उप राहून म्हणटा मिसगायडिंग व्हॉट इज मिसगायडिंग रणजी बाब तुका मंत्री सांगता आयकोपाची ना 30 मीटर बस तुझे प्रपोज रोड म्हणून तुला मेन्शन केलं झालं रोडाचे दुर्ग मोठा आहे घर मोठा आहे आणि तुम्ही त्याचे काय करू शकत नाही तुम्ही ते एक्वायर केलं ना आणि तुम्ही म्हणताय की हे पोन्ने खबरूच लोकांक त्रास जाताय लोकांगे दुखणं आहे
आसता थंय लोकांगे दुख ना हाय लोकांगे मारे हवला आमगे सगळे मोड वयता स्पीकर सर हेजे मकसदान बस. वी नीड सम काइंड ऑफ बस. कट प्रोसेस टू डिनोटिफाय बस. करतलो या रिनोटिफाय करतलो दिस पर्टिक्युलर हो विषय ऑनरेबल मेंबरान झिरोआर मेन्शन केला ऐकून घेतलाय कित सांगला Noted. नोटेड नेक्स्ट Antonio Vaz. Speaker sir, there is a fear and anxiety among the people of Kelosi, Lotoli and Keserwal. कित्याक आमकां 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता आनी हे 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आमचे कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी मडकय आनी नुवें कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी मडकय आनी नुवें हे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोतली लागता मडकय लागता वाडपय ह्या फेरी लोक वयता आनी थंयसर अंडर बायपास रोड आमकां जाय आनी आमचो हो डिमांड आसा लास्ट टायम आमचो दिगंबर सर सायडीर येयल्लो आनी ताणें आमकां सांगलें जाता ते बेगीन आपूण तो रोड करून दिता म्हणून हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा लागीं मातशें म्हाका एक एस्टिमेट दिवचें हांगा रोड दिवपाक Noted his request. He is aware on his request. I have visited the sites also. I have told him I will discuss with my engineers and then call him also for discussion. Okay. Thank you, sir. Next, Praveen Arlekar. Speaker sir, fear and anxiety in the mind of the people, especially among SC/ST committee. Whether government is serious to construct Ambedkar Bhavan in the state of tentative date by which the foundation will be laid by the Department of the Construction of Project. Speaker sir, the CMan सरान प्रॉमिस केल्लें आंबेडकर जयंती दिसा कितें फावंडेशन स्टोन घालतलो म्हणून ते आजुनूय काय तेजी जागूच ना तेका लागून मिनिस्टरान सांगचें हे केन्ना पासून हे फावंडेशन स्टोन घालून दितात. Speaker sir, the government has already paid 6.10 crores to housing board for a plot. आणि हो प्लॉटाचे आमचे कन्वेन्स डीड जाले नंतर आमकां वी विल सी दॅट द एस्टिमेट करतले आनी तातूंत भितर आमी फावंडेशन स्टोन घालतले. 6 कोटी 10 लाख रुपया आमी हावजींग बोर्डा कडेन तांचो प्लॉट घेवपा खातीर सरकारान ऑलरेडी दिल्ले आसात. ती कन्वेन्स डीड करपा खातीर आमी पेपर फॉरवर्ड केल्ले आसात. वन्स इट कम्स इन आवर पोझिशन देन वी विल प्रोसीड विथ दी अदर फॉर्मेलिटीज. आनी कितलो टायम लागतलो तो सांगचो ना एज फास्ट जाता इतले सरान करून दिवचे. रोखडेच पोझिशन येतकच रोखडेच आमी एस्टिमेट करतले. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन this proposal is also discussed with the Honorable MOS Minister Ramdas Athavaleji for getting funds for this. आमी दोन्ही वटच्यान कितें जाता ते पळयतात, the state government as well as the we get the funds from center. बाप संकल्प आमोणकर. Speaker sir, illegal operation of taxi by Taj India counter at Dabolim Airport. Attention of the House is drawn to the serious plight of local taxi operator at Dabolim Airport due to alleged illegal operation of prepaid taxi counter operated by Taj India Tour. It is reported that the Taj taxi counter operated through their proprietor Mr. Ranbir Singh signed agreement with the local taxi operator for engaging their taxis and charged them rupees 1 lakh per operator and failed to fulfill the contractual agreement by not using their taxis and not returning their money, thereby cheating, committing fraud and criminal breach of trust. It is also reported that the said entity now operates its own fleet of taxi at the airport, thereby depriving local residents and duly registered taxi operator of their legitimate livelihood. It is further alleged that the driver engaged by this operator are from outside state and do not possess valid taxi license badges and do not have police clearance certificate. Additionally, it is alleged that the approved and notified fare structures are not being followed, resulting in tourists being charged exorbitant and arbitrary fares, which has also tarnished the image of the state. Steps the government intend to take in this regard. Cruz Silva.
Speaker, sir, I wish to draw urgent attention to the decade-old agitation of Dandiawada Chinchani residents, which has reignited following soil testing by the National Highway Division of PWD along the proposed National Highway 66 flyover alignment. The people of Chinchani have constantly demanded a road bypass instead of a flyover, fearing displacement, disruption, and risk to homes and lives. Despite repeated appeals, consultations, and even no objection certificate issued by local commandant body for land acquisition, the government has failed to provide clarity. Residents now face deep anxiety as soil testing proceeds without transparency and they feel betrayed after years of assurances. I therefore urge the Honorable Minister of Public Works to immediately convene a joint meeting involving PWD officials, highway engineers, land and environment authorities, and local panchayat leaders to clarify the exact alignment and scope of National Highway 66 within Verli constituency. Second, assess the social and environmental impact of the proposed expansion. Third, ensure community consultation and transparency of all planning stages. Fourth, explore alternative alignment or mitigation strategy to protect vulnerable areas. Chinchani village is built on heritage, ecology, and community strength. Development must proceed with full awareness and respect for these values. I trust the Honorable Minister leadership will ensure that our people are not left in the dark and that their voices are heard. Speaker, sir, almost 20 वर्ष जाली हो इश्यू चलता आनी लोक कंटिन्यूअस पयलीं मिनिस्टरां मेळ्ळाय चीफ मिनिस्टरां मेळ्ळाय प्लस पयलीं MLA सगळ्यांक तांकां फटयलो आतां काल आख्खो लोक रस्त्यार येयल्लो हांगा तेंचे सॉयल टेस्टिंग स्टार्ट जालां सॉयल टेस्टिंग सारकें घरांत तेंकून सॉयल टेस्टिंग चालू आहा सो म्हाका एक एश्युरन्स एक मिटींग जाय स्पीकर सर हे रेजिडंट्स हे लोक आमचे ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट हायवे श्री नितीन गडकरीकूय मेळ्ळे आनी ताणें एक एश्युरन्स दिला जरी तर गोंयच्या गव्हर्मेंटान एक प्रपोजल धाडलो की ते अलायनमेंट चेंज करपाक ते कन्सिडर करतले म्हणून सो म्हाका एक एश्युरन्स दी तूं हे प्रपोजल धाडलो जाल्यार Speaker, sir, the people from Chinchani, when I had taken over the portfolio, they had called on me. I had arranged a meeting of theirs with the engineers. And I told them, I will see if something can Speaker, sir, tu assurance di file dillo adi Nitin Gadkari ko ek appointment teko discuss करतलो म्हणून. Speaker, एक appointment घे गोंय government an to propose केलो ते consider करतो म्हणून सांगितलं. When Mr. Gadkari comes here, I will fix up a time for it. Because आज जर काम चालू आहा नाल्यार ते आज बंद तो स्ट्रेच बंद आता ते फक्त 2 किलोमीटर डायव्हर्जन मागला थिंगा ना तो स्ट्रेच बंद हायवेचे काम म्हजे काम न्ही रे गव्हर्नमेंटाचे न्ही रे सो गव्हर्नमेंट गोंयच्या गव्हर्नमेंटान प्रपोजल दिला कन्सिडर करतो म्हणून सांगला हांवें तांकांय सांगलें ती येवन म्हाका मेळ्ळी सगळीं तांकां हांवें एक्सप्लेन करून सांगलें की हे सगळें टेंडर जालां वर्क ऑर्डर दिल्या सगळें दिलां सेंटरान सो ह्या स्टेजीचेर they are coming and saying that I can do it. The best म्हाका धाड्यार चडोवन कांय जावपाचें ना. This is not with Goa government. Still I told them I will communicate to the minister when he comes here. I will take him. ना एक डेट दे नो. ना म्हाका कशें कळटलें तो केन्ना एक अपॉइंटमेंट घे दिल्ली या. दिल्ली घे एक अपॉइंटमेंट घे. ओके I will काम चालू जाल्लें आहा. I will find out. सर काम चालू जाल्लें आहा न्हू. ती गोंयचे लोक रस्त्यार येयल्लो आहा थिंगा. काल आपलो रोस रस्त्यार आल्लो स्पीकर सद्या आतां एक डेट दी आमकां एक जॉयंट मिटींग घेवपाक आमकां एक डेट दी अरे बाबा पळय हांवें सगळी स्टडी केल्या राव बस सगळं हांव सांगता हांवें सगळी स्टडी केल्या म्हाका ताची सगळी स्टडी आहा हांव आतां न्ही हांव पयलीं चीफ मिनिस्टर आसतना त्या एरियेक भोंवलां तुमी म्हाका कोणें सांगपाची गरज ना I am sympathetic to them, but it is too late now. I told them. This would have done many years before. आता सगळं finalized झालं. It is not in my hands or it is not in chief minister's hands also. मंत्री सदस्य ऐकून घ्या सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाढयता आता मंत्रीन सांगले न्ही तुमकां मंत्री महोदयान सांगलें
अरे टाइम घेता रे आय फिक्स सध्या एक डेट फिक्स ते म्हाका एक कॉमन मिटींग घेवपाक. हिंगा 0 hour म्हणल्यार यू टू ओनली मेन्शन हिंगा आनी एक पॅरलल डिस्कशन जाता नंबर 1 विच इज एगेन्स्ट द रुल्स ऑफ द हाऊस आणि दुसरें म्हणल्यार इट इज नॉट अ पॅरलल क्वेश्चन आवर आणि नो डिस्कशन इज अलाउड ऑन 0 hour नोवेर इट टेक्स प्लेस. हे कितें ही पद्दत बंद जावपाक जाय. इट यू ओनली मेन्शन and we are the government is kind enough everybody says noted they take cognizance that itself is enough speaker sir मातशें पालन करूया रुल्स आहा तेंचे. बस खुश राव बाब बस. बाब विरेश बोरकार. that is what आतांच मिनिस्टर कसो सांगलो तेंचे आमदार उलयता तेन्ना चान्स दिवप आसता, आमचे आमदार उलयता तेन्ना चान्स दिवप ना. हें तशें दिसून येता. स्पिकर सर मातशें मुखेलमंत्र्यान हांव कितें आयज कॉलिंग एटेन्शन सॉरी 0 hour वाचता तो मुखेलमंत्र्यान आनी ट्रायबल मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें. I wish to draw the attention of the House towards the fear and anxiety in the minds of tribals in Goa due to the absence of dedicated, fully functional chairperson for Goa State ST/SC Commission has led to significant delay and challenges for the tribal communities in the state, particularly regarding the land rights, political representation, the effective implementation of welfare schemes, and also the ongoing issues and atrocities carried on the tribal community across Goa. The government should immediately appoint the chairperson for ST/SC Commission. Speaker sir, गेले ते 8 महिने झाले. 8 महिने झाले स्पीकर सर, अजून पर्यंत चेअरपर्सन अपॉइंट जावना. आयज तुम्ही पळयता गांवागांवांनी जो एसटी कम्युनिटी आसा त्यांचे प्रोटेस्ट चालू आसा, स्ट्रायक चालू आसा. आमचो चिंबल गांव आसूं जावं आमचो पायन असले जावं आमचे तुम्ही पळया तुमच्या तितून सगळे कडेन इश्यू चालू आसा. सो हे स्पीकर सर जाता आनी एट्रोसिटीज कितें जाता ना तेका आयकोपाक चेअरपर्सन ना. केन्ना माझी इतलेंच म्हणणें आसा की केन्ना जातलो अपॉइंट मातशें तुमचे त्यांच्या भितर कितें आसा म्हाका खबर ना पूण केन्ना अपॉइंट केन्ना मातशें ऐकून घ्या 8 महिने झाले ऐकून घ्या. हांवें होच विशय काडलो 15 दिसां भितर जावले की कमिशन अपॉइंट करता. अपॉइंट जातलो केन्ना जातलो 15 दिसां भितर. केन्ना तारीख 15 दिसां भितर म्हटलें. 15 दिसां भितर जातलो. हय. थँक्यू. आमदार दिलावर बाबू. Fear and anxiety in the minds of locals and tourists visiting Anjuna, Bagator and Chapora beaches as there is a shortage of beach cleaning staff. Due to inadequate manpower, regular cleaning waste management is being severely affected. Accumulation of garbage, plastic waste and debris is increasingly visible, posing serious environmental concerns and health risks to the tourists as well as the local residents. This situation also adversely impacts tourism and tarnishes the reputation of these beautiful beaches. The steps the government intends to take and the time frame within which the beach cleaning staff will be deployed. Speaker sir, आता सध्याक 5च beach cleaning staff आहा. अख्ख्या आमच्या अंजुना, वागातोर, ओझरान आणि शापोरा आसूंक जाय 11 म्हळ्यार 100 लेबरर शॉर्ट. आणि हांव फोन मारून ते इकोस्तान हा तेकाय सांगले की आयजूच न्हू ते म्हयन्याक स्टाफ कमी आहा आणि ह्या कमी स्टाफान एक तो सोडीत आहा. कित्याक जेन्ना 11 लेबर जाय ते 5 लेबर घालून ते काम तेजे कडेन करीत घेता जाल्यार हेंका काम सुबेज पडटा एंड देन दे गो ऑन लिविंग. आय बीन requesting our honorable minister also and following up with the director with that ecostan, but nothing is happening. I request the honorable minister to please look into it. कोटीचे पैसे दिल्ले आहा त्या इकोस्तानाक पूण आमचे 11 लेबर आहा ते 5 लेबरान काम चलयतात. इट इज नॉट फेअर आणि बीच मेय उरता. स्पीकर सर, बीच क्लीन दवरप आणि मेंटेन करप हे आमचे काम आणि आम्ही आमचे जाता इतले प्रयत्न करता. पीक सीजन 25 डिसेंबर ते 5 जानेवारी वॉज द टाइम वेर दिस पर्टिक्युलर बेल्ट वॉज अफेक्टेड. टुरिझम वाडलें. त्या टायमार थोडो स्टाफ थंय कलंगूट त्या सायडीचो 7 जाण ना जाले, एकदम ना जाले. आणि न जाल्ल्याक ही हॅड अ जेन्युइन प्रॉब्लेम. बाय दिलायला लोबोन आज हांगा इश्यू रेस करच्या पयलीं शी हॅज मॅट मी, शी हॅज मॅट द डिरेक्टर.
we have ensured that the things are taken in stride and we have also acted upon it. कितले लोक खंय जाय टेंडर मॅन्डेट करना आमी घाल्ले फायनान्स डिपार्टमेंटान सांगले की थंय तुमी मॅन्डेट खंय ईच बीच दवरचे आनी गार्बेज काडची बीच क्लिनिंग ॲप विजील ॲप आमी दवरिल्ले आसा विच इज ओपन टू द पब्लीक ऑल्सो पब्लिकान थंय फोटो काडलो गार्बेजीचो आनी धाडलो डिपार्टमेंटाची हें आसता की विदीन 2 hours that garbage is collected and cleaned up and again the clean photo is done. We have been doing our part in the way it is. We need support from the local MLAs also in this regard, on whose recommendations we also take beach cleaning staff. हाज्या फुडें हांवें बीच क्लिनिंग एजन्सीकूय सांगलां रिकमेंडेशन्स बंद कर बीचार फोकस कर हाज्या फुडें दिलायला बायकूय सांगता कितेंय विशय आसलो we are here to sit together and ensure that we maintain it together. It cannot be a blame game of doing it, creating it and answering it. I am here to support her. ताजे कितें विशय आसा ते नोंदणी घेतिल्ली आसा ताणें डायरेक्टराच्या टचान आसा आजूय परत डायरेक्टराक सांगता ताका स्वता वचून मेळ खंयचे खंयचे पॉयंट्स आसा ते काड कित्याक वॉटेवर आसा हांवें वचून ते नोट करून पळोवन घेतिल्ले आसा आनी तरी ताका खंय दिसता इन दीस पर्टिक्युलर बेल्ट वी आर हॅपी टू एसिस्ट हर टू एन्श्युअर दॅट ताणें तिच्या तकलेन कशें आसा तशें जावचें म्हणून बाब केदार नायक Speaker, sir, attention of the House is drawn towards the shortfall of combined harvesting machines at the village Sangolda, Nerul, Girim, Saligaon, Pilen in Saligaon constituency deployed during the harvesting season 2025. Delayed harvesting of fields led to crop damage due to monsoon. The steps government intend to take to avoid further damage in this regards. Speaker, sir, यावटी मिशिनां कमी आसून भरपूर त्रास जालो पावसूय त्या म्हणजे रॉंग टायमार पडलो फुडें अशें जावचें न्ही म्हणून गव्हर्मेंटान स्टेप्स घेवचे आनी एकूच एड करता की जी नाशाडी शेतांची कोणाची जाल्या तांकां टायमली कंपेन्सेशन मेळचें जे करून फार्मर्सांक हेल्प जातलो हेजो बिकॉज आय नोटेड हांव डायरेक्टराक इन्स्ट्रक्शन्स दिता अकॉर्डिंग टू द हार्वेस्टिंग मशीन्स हाडपाक बाब मायकल लोबो Speaker, sir, fear in the minds of the people of Goa with regards to robbery, thefts, dacoities, chain snatching, breaking of donation boxes in the temples, which are happening in the different areas of the state. Speaker, sir, recently there was an incident where Lingabad Devasthan donation box was robbed, and the next day, same within 100 meters, there was an attempted dacoity by 4 masked robbers who came from outside the state with a MH vehicle. The same dacoity took place one day before in Nuve. Same people came to Parra. Again they went to Nuve and robbed again. म्हणजे अशें हे प्लॅन करून येता in the state of Goa. They try to rob people's houses when they go for weddings. Speaker, sir, when they go for churches or temples or wherever there are functions and the houses are locked. Earlier there was a lot of constables moving on the motorcycles. There is shortage of motorcycles, Speaker, sir. Mapsa police station has got only 2 and 1 is broken down. Kalangut police station has only 1. Anjuna police station does not have a 2-wheeler motorcycle. So I am requesting Honorable Chief Minister that patrolling by police constables, otherwise they are in the police station only, काम काय करिना ते. So तेंका दोनूच vehicle हा, एक police inspector हा आणि एक 100 vehicle, that is control room vehicle. So motorcycles which were given earlier should be immediately purchased by the home department and given to all the coastal belt police station including the town and city. Yeah, shortage ason, police constables are not patrolling at night. Police inspector has got no control. I am requesting the Honorable Chief Minister to look into the matter on top priority. Speaker, sir, आम्ही आता मोटरसायकल घेवपाचे डिसिजन घेता आणि कलांगूट आरपोरा त्याच्या पुलीस स्टेशनाक ज्यो मोटरसायकल दिवपाक जाय इन्क्लुडिंग बाकीच्या पेट्रोलिंग जायना मोटरसायकल ज्यो आपण पेट्रोलिंग करपा खातीर तो दिता. कृष्णा साळकर सभागृहाची कामकाज 5 मिनिटांनी अडयता. Fear and anxiety in the confusion in the minds of people due to the non-fixation of circle rates in Mormugaon Taluka. Absence of updated and clearly notified circle rates has adversely affected property registrations, caused delays in genuine transactions, not only creating hardship for citizens but also resulting in
substantial loss of revenue to the state exchequer through stalled registration causing economic slowdown. I urge the government to take immediate and time-bound steps to finalize and notify the circle rates to ensure transparency in property transaction and safeguard state's revenue interest. Sir, last time we issue CM, Honorable CM. सभाघरचे कामकाज 2:30 मेरेन स्थगीत करता. येवपाची